देवा पवित्र आत्म्या आमचे सर कष्ट आमचे दुःख आमचे समस्या आमचे पिडा आमचे रीण सगळे तुका भेटयता तुका तुझ्या लागीं मागोंक आयल्या तुझ्या लागीं आमचे कष्ट सांगूंक आयल्या आमची पिडा तुका भेटोवंक आयल्या जेजू जेजू आमची पिडा आमचे कष्ट आमचे दुःख समस्या सगळे तुका आमी भेटोवन दिता हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. I love you Jesus. I love you, Jesus. I love you Jesus. I love you, Jesus. I bless you Jesus. I trust you, I Jesus. adore you Jesus. Adore you, Jesus. I thank you Jesus. I thank you, Jesus. Hallelujah. 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 वश्या भावानो भयण्यानो परत तुमकां ह्या देव मंदिराक हांव स्वागत म्हणटा प्राजित काळाचो अर्थ कितें आमकां जाकोबाच्या पत्रांत भोव अपुर्ब्यान प्राजित काळाचो अर्थ अशें सांगलां अध्याय 4 जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 देखून देवाक तुमी कालचाया देवसाराक आड रावा आणि तो तुमचे तावणो फळतलो देवाक तुम्ही लागीं सरा आणि तो तुमकां लागीं सरतलो देवाक तुम्ही लागीं सरा आणि देव तुमकां लागीं सरतलो तुम्ही पातक्यानो तुमचे हात धुया कोण आहे तुम्ही पातक्यानो तुमचे हात धुया आणि तुम्ही दोड्या मोणाच्यानो तुमचे अंतस्करण नितळ करा जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 तुमचे हात धुया तुम्ही दोड्या मोणाच्यानो तुमचे अंतस्करण नितळ करा कंत करा दुखेस जाया रडा कंत करा दुखेस जाया रडा तुमचो हांसो दुखांत तुमची खुशालाय कंतींत बदलो प्राजित काळ देवाक लागीं सरचो काळ पेल्या की लागीं सरचो काळ पूण ह्या काळाचें महत्व आनी एक कडेन आमकां भोव अपुर्ब्यान विवारिलां कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र काडा कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 2 Corinthians chapter 5 verse 18 हें सगळें देवाचें काम तुमी रेतीरेक आयल्यात न्ही आज हें कोणाचें काम म्हजें कामय न्ही तुमचें कामय न्ही थोडो हांव रेतीरेक येता लोक पळयता कोण पाद्र्या बाज म्हूण सांगून हांव खंडी जाणा तुमी आयल्यात कोण पाद्र्या म्हूण पळोवन न्ही आज खंयच्या पाद्र्या बा मरे पाद जेजू आं कितें पाद्र्यापणी जावन म्हाका गरज कितें पाद्र्या की देवाचें उतर तर आमी हांगा कित्याक आयले हांव देवाचें उतर फाटल्यान म्हणा आमी कित्याक आयले हांव व्हेरी गूड तितलेंत वय पाद्र्या बी आमकां एक एकलो पाद्र्या आमकां पसंद जाता आमच्या काले दिसो न्ही व्हेरी गूड खंडीत जावन देखून हें पत्र आमकां कितें सांगता पळया अध्याय 5 वाक्य 18 हें सगळें देवाचें काम ताणेंत क्रिस्ता मरिपात आमकां आपणा तें राजी केल्यांत खरेंच मातसो काळ कितें करूंक राजी जावं कोणा कडेन सासूमाई कडेन ओके खंडीत सुणे कडेन खंडीत भयणी कडेन खंडीत भावा कडेन वय गे वय मागीर राजी केल्यांत आनी हेरांक राज्य काडचें म्हणयारपण आमकां दिलां हांवें राजी जायचे आनी हेरांकी राजी करीचे देखून आमच्या माथ्यार गोबर घाला गोबर आमच्या माथ्यार घाला गोबर आमच्या कोपला कुर्सार काडला हांवें आनी तुवें देवा कडेन राजी जायचे देखून क्रिस्ताच्या नांवान तुमचे लागीं अशें विनंती करता वाक्य 20 देवा लागीं राजी जाया प्रेज द लॉर्ड
तर आमी कित्याक आयल्या हांगासर पुरो जाली आमची रेतीर आमी कित्याक आयल्या हांगासर देवा लागीं राजी जावं हांगा फाटींगारा वचोन आनी एका व्हा लागीं राजी जावंक घोवा लागीं बायले लागीं भावा लागीं भयणी लागीं तित रेतीर देखून आज आमी देवाचें उतर आयकूंक आयल्या हांवें जोशुआचें पुस्तक अध्याय 1 वाक्यां 8 तावन 9 पर्यंत कितलें अपुर्ब्यान सांगता पळया हांव तुमकां शिकयता तशेंच म्हणा धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर दवर तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें दृढ आनी तीर राव भियेनाका आनी दैर सांडिनाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सोवें आसतलो सर्वेस्पर म्हजो देव हांव खंय गेल्यार म्हजे सोवें आसतलो सर्वेस्पर म्हजो देव हांव खंय गेल्यार म्हजे सोवें आसतलो भवानी भयणी आज आमी येताना रितें येवना हांव घेवन आयलें हांव कितें घेवन आयलें हांव बॅग त्या बॅगांत कितें आसा मस्त आसा तें आसूं दी ताचे की चड आमी घेवन आयले हांव कितें पळया जिल्लीबाई हांगा हाली जिल्लीबाई न्ही दुसरी तर जिल्लीबाई तिची धूव बॉम्बे आसा ती अप्रूव वर्सांत हे पटी भेट करता धुवेक बॉम्बे आसल्या धुवेक बॉम्बे वचूंक तिणें कितली तयाराय करता पळय ती ह्या फावटी म्हयन्याची तयाराय करता ह्या फावटी हप्त्याची तयाराय येवच्या आयतारा तिका बॉम्बे वचूंक देखून सोमारा तिणें वचून बसाची तिकेट बूक केली लगींत सोमारा मंगळारा ती कोडयाळ गेली ताजमहालाक ताजमहाल स्वीट्स धुवेक तें भारी खुशी देखून ताजमहाल स्वीट्स हाडूंक बुधवारा कडेन नोवेना गेली नोवेना धुवेन सांगलें नोवेनाचो बूक हाडिजे आनी इल्ले मागण्याचे बूक हाडिजे म्हूण सांगून आनी इल्लो धूम हाडिजे म्हूण सांगून देखून मागण्याचें पुस्तक नोवेनाचें पुस्तक धूम काडून बुधवारा नोवेना गेली ब्रेस्तारा धुवेन सांगिल्ली भुरग्यांक गेल्लीं पाळ हाड पाळां जोरोवन वखदां दिवंक देखून आळो पाळो कितें रासा पळय हळ्ळेचें वखदां तें पुरा सोदून हाडलें भिंडा फाटल्यान वचून पुरा रास काडून दवरलें शुक्रारा तुवें सांगिल्लें दुकरा मास रांदूंक बापात पिठो घरात मिरसांग आनी सामान पुरो हाडून सुकोवन पिठो कर म्हाका हाडिचें आंगडीचें नाका म्हणून तिणें पुरो सामान हाडलो पुरो वताक दवरन तिणें घरात पुरो बरो करून पिठो रेडी केलो आनी सोनवारा पिठो केल्लो पुरा घालून दुकरा मास बरें करून रांदलें तिणें म्हळ्यार दुवेक ओरोजेनीक बरें करून रांदलें आनी आयतारा हें पुरो हाडलें पुरो आसा पळय काणकोण बॅगांत घालून बसार बसून बॉम्बेक ती गेली दुवेकेर गेली आनी हाडलें पुरा दुवेच्या हातांत दिलें ओजें उणें जालें की चड जालें आज तुमी येताना घरांत कितें बरें हाडलां पयलें सामानाचो पिठो न्ही तुमची कंत यस ऑर नो यस तुमचे समस्ये तुमच्या घरा भितरले समस्ये गोवा बायले मदले समस्ये तुमचें रीण तुमकां दोसची पिडा तुमच्या पुताचे कश्ट तुमच्या धुवेचे कश्ट तुमच्या सुणेचे कश्ट तुमच्या जाव्याचे कश्ट तुमच्या नातरांचे कश्ट आतां परीक्षा जावन आसा तुमच्या भुरग्यांच्यो संवयो तुमच्या भावां भयणींचे समस्ये 1 गी 2 गी 3 गी 4 गी 5 गी लेख मीत नातल्यो तुमच्यो गरजो घेवन तुमी हांगा आयल्यात आतां त्यो पुरा वर्ण जिल्लीबायन दुवेच्या हातांत दिल्ले बरी हांगासर जिल्लीबाय आसो आनी आमचो सगळो एकलो मागणें आयकतलो कोण आसा
जेजू आसा तें पुरा खाली करा आनी आल्तारीक आसल्या ताबेरनाकान आसल्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिया. पाद्र्यावण आमकां सांगलां आमी आयिल्ल्या पर्यंत फाटीं रितें वेचें नांव. आमच्या पुरा समस्या कोणा कडेन वखद आसा? जिल्लीबाई बॉम्बे गेल्ली बेश्टें वचोंक ना. बॉम्बे गेल्ल्या जिल्लीबायक बस्सार गेल्ली ती पाटी येतना दुवेन फ्लायटार धाडलां. तिणें 1,000 रुपये खर्चून ती गेल्ली दुवेन 10,000 रुपये बॅगान घालून पाटीन धाडलां. बॉम्बे गेल्लें पर्यंत जालें. आमचो देव भावानी भयणी तुवें कितें हाडून दिलां हांवें पळय तें बदलून परिवर्तन करन नवेंत आमकां दिता. भेटोवणे वेळार ह्या जागाच्या हातान तुमी उंडो आनी वायन दितात तशें उरता कितें? उपरामी सावळार भेटोवणे वेळार कितें जाता तें उंडो आसुल्लो जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वायन आसलें रगत जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर जेजूच्या हातांत दिल्लें बदलता, नवें जाता, रुपांतर जाता. आमकां खंतीन आयिल्ल्यांक संतोशान घरा वर्शी येता. वोजें काणकोण आयिल्ल्यांक वोजें सकला दवरलो अणभव जाता. पिडा काणकोण आयिल्ल्यांक घरा येतना पिडा गूण जाल्ले म्हणले तृप्ती आनी समाधान मेळटा. तर त्यात आमचें मागणें आयकोवच्या जेजूची आमी स्तुती करया. ताका वो स्तुती करचें आमचें भाग. स्तुती करता करतना आमचें वोजें हळू 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 जाता. सोम्याची स्तुती करता करतना आमचें वोजें हळू आनी हळू जाल्ल्या बरें जाता. तर सोम्याची स्तुती करया आनी गावया गीत देवा तुजी हांव स्तुती करतां. आनी स्तुतये बरोबर म्हजें वोजें, म्हजी खंत, म्हजें रीण, म्हजे समस्ये, म्हजी पिडा, म्हज्यो दोशी, म्हज्या घरा आसले कुरीच सगळे तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता म्हणया आनी गीत गावन सुम्याची आमी स्तुती करया. तुमच्या गीता बुकान ना तें देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता. असो जीव असता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. असो जीव असता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता. देवी शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळे सक्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळे सक्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता. जोबा बरी हांव स्तुती करता,
दाविदा बरी आवाज नाचता जोबा बोरी हांव स्तुती करता दाविदा बोरी आवाज नाचता जोबा बोरी हांव स्तुती करता दाविदा बोरी आवाज नाचता माझो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या ओ जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता परतनो देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया 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 Praise the Lord, hallelujah, तुझी स्तुती करता दाविदा बरी हांव नाच करता योबा बरी हांव तुझी स्तुती करता मोरिये बरी हांव तुझ्या महिमा गायता हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावांनो भयण्यानो प्राचित काळा भितर रेगल्या प्राचित काळाचो एक प्रमुख ध्येय देवाची काकुळत बघची देवाची दया बघची म्हळ्यार म्हजे तें पातक आसा म्हण वळखोवचें देवाचो मोग नियाळचो आमचो देव दयाळाचो सागोर काकुळीचो सागोर तो पातक कांटाळटा पूण पातक्याचो मोग करता हो विशय आमच्या मोत्यान घट्ट दर्या पातक कांटाळटा पातक करिनाये पूण पातक्याचो मोग करता ना तर आमी केदाळा मोरतें आहलें हांव कडना आनी आजून आमकां सांबाळना म्हळ्यार आमी पातक ना म्हणनी आमी केल्लें पातक देवाच्या काकुळटीच्या सागोरांत तें बुडलां ताणें आमकां बक्षिलां आमकां नवें जिवीत दिलां आमचो देव इतलो मोग करता की इजाया जो ग्रंथ पळया अध्याय 1 वाक्य 16 आनी 17 पळया कितें म्हणटा पळया 16 आनी 17 आनी 18 तुमकां दुया ह्या प्राजीत काळार नितळ जाया तुमचें खोटेंपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनी वायट करनाकात बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा कश्टतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा येया उलोवन पळोवया म्हणटा सुरेस्पोर तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धोवी जातेली ती रक्त वर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धोवी जातेली पोयीन केल्ल्या उपरांत आमी फ्रेश जावचें केदाळा राती पोयन आरंभ केला सकाळीं बेंगळूर पावले हांव आमी आमच्या सैऱ्यांच्या घरा गेल्ल्या तक्षण वा आमी पोयन करून आमच्या घरा आयिल्ल्या तक्षण पयलीं आमी आशेवचें कितें नाइजे हां बरें इल्लें नाल्ल्या उपरांत देखून आमी गेल्ल्या क्षणी घरच्यांनी सैऱ्यांनी कितें म्हणचें पयलें इल्लें फ्रेश जाया पयलें इल्लें फ्रेश जाया नाल्लें कितें जाता आमकां एक न्हांवूंक काळ दिला खंयचो काळ तो तशें म्हळ्यार सगळ्या वर्सां न्हांव म्हणनी न्हांवूंक अत्मीक रितीन म्हळ्यार सगळें वर्स आमी कुमसार जावं ना म्हणनी वो प्राजीत काळ आमकां कुमसार जावं कुमोग करता देखून नाल्ल्या उपरांत
खुशी जाता. हांव बेंगलोर गेल्लें तेका रेतीर दिवन गेल्ल्या वेळार सकाळीं पावलो नाल्लेंत विगार आनी धाकटो पाद्र्याक राखून रावल्यात भायर. कित्याक म्हळ्याक ते म्हणले कन्नडांत बन्नी फादर ನಾವೊಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆಫೆ म्हणून आपण व्हरून गेले म्हाका थंय वचून तें पुरा डिस्प्ले केलां. तोंडां सांगूंक ना, पुरा कंप्युटर आसा, तातूंत टायप करचें कालें जाय कितें जाय म्हूण सांगून. थंय भितर लोक भरला, काफी तयार करतले, खाणां तयार करतले. मनीसच दिसतात, खाणां दिसनात. आमच्या हॉटेलांनी गेल्यार खाणां दिसतात भायर न्ही. ते रामेश्वरा कॅफेन गेल्यार थंय मनीस तितले जण काम करता, तितलें ऑर्डर. आनी घडये भितर 5 निमिशां भितर पुरा आयलें, आमच्या मेजार आयलें पुरा. बसून पिवंक ना मात्र उबे रावन पियेचे. तितलो लोक थंयसर पळय. गेल्ल्या पर्यंत फ्रेश जाया, फ्रेश जाल्लें तें बऱ्यांतली बरी एक नश्टो घाण घेया. नश्टो बरो जाताना न्हावून फ्रेश जाताना सगळें बरें जालें. भवानी भयणी तुका आनी म्हाका हांगा जापोन हाडलां. देवाच्या उतराच्या बोळान फ्रेश जा. ते देवाचें उतर तुका एक खाण, तुका एक घटाय. देखून कितलें अपूर्व्यान म्हणटा पळय एजेकिएल प्रवाद्या मरे पात देव. एजेकिएल प्रवाचो ग्रंथ अध्याय 30 आनी 6, अध्याय 30 आनी 6 वाक्य 25 तावन वाक्य 30 अध्याय 30 आनी 6 36. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातेल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली, मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज हांव दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलचें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. प्राजीत काळ म्हाका आनी तुका आसो येत खातीर आमी भितर रिगल्यांव नितळ जावंक. म्हाका नितळ जावची गरज आसा. हांवें देवाची काकुळतो मागची. देखून पास्काच्या फेस्ता पयलें, पास्काचे राती तें उदक आमचेर गेजे जाल्यार, पास्काच्या वातीतां जळली वात आमच्या हातान आमी धरजे जाल्यार, पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान करजे जाल्यार, त्या पास्काच्या फेस्ता पयलें हांवें आनी तुवें उणें म्हळ्यार एक पोटी म्हणी कुमसार जावंक आसा. ना जाल्यार त्या आदी राती देखलें हांवें उदक म्हणूंक जायना. देखलें हांवें उदक मेळ्ळेंत उदक. त्या आदींच आमच्या आंगार पडचें उदक नितळ उदक. तें नितळ उदक आंगाचेर पडोवचें जाल्यार भायल्यान नाल्यार पावना. भावानी भयणी भितरल्यान न्हायचे. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुजें फातराचें काळीज हांव काडटलो. घट्ट जालां न्ही, कोणें सांगलें आयकनाय न्ही, हट्टी न्ही तूं. तुवेंत सांगलें जायचें न्ही गी, तूं कोणायक आयकनाय न्ही गी. आज मस्त घरांनी इत्त परिस्थिती, भुरगीं सांगलें आयकंत नात. प्रायमरी इस्कॉलांत आसच्या भुरग्यांची आवयची बापायची कथाई, भुरगीं आवय बापाच्या उतरां आयकंत नात. थोडीं आयकतात असलीं घडीताय आसात. पण ते जावं चेरके भुरगे जावं चेडवां भुरगीं जावं, आवय बापायक आयच्या काळार मस्त बरी आसचीं भुरगीं एक वा दोगां. आदल्या काळार 10-12 आसल्यार आवय बापायक कंदत नासतली भुरग्यांची. 7, 8, 9, 10 भुरगीं आल्यार तितली कंत नासतली आयच्या काळार आसल्या इतली. आज आवयक आनी बापाय व्हडली कंत भुरग्यांची आयकणांत, क्यारत करिनात. ते धाकटें बाळशां पळय ताच्या हातांत मोबायल दिना जाल्यार कीड उलवल्या बरी उलवटात. पण ल्हान आसतना तोप जाता. देखून हाची मार सोंसूंक नासतना बाळशें आसतना भुरग्याच्या हातांत ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು
मरवागे बगीते देखून वो प्राजिताचो काळ पयले म्हाका म्हजें हट्ट उणें करूंक प्राजिताचो काळ म्हजी जीब तिली दामणून धरूंक जिबेन करता तितलीं पातकां हातान जायनात देखून प्राजीत काळार ही जीब आहा पळय ती हांगा बांदून घाल्या पयने घट्ट बांदून घाल्या भायर येनो जो म्हणून भायर म्हणी आयिल्ली जाल्यार खंय वचून पावती आल्ली गी दुसऱ्यान तिका 2 दोरे घाल्यात पळयल्या ते कठीण एक सिमेंट सोत्तो दांत ताचे भितर आहा ती आनी एक भायर वोंटांचो दोरो घाला देखून ही जीब त्या जिबेन कितलीं पातकां करता ती मोवाळ करूंक तिसरें कान केप्पेत्त जाल्यात मस्त संगती म्हाका आयकोन सवयी जावन गेला तिसरे दोळे चवथे दोळे मस्त संगती दिसंत नात म्हाका मस्त संगती दिसंत नात पांचव्यान मोत धाड्डी जाल्या मोत दोळे जीब कान आनी हात मुयत येयल्यात मस्त बरें ते उक्तेच जायनात पांय सोमकणात खंय वचोचें की थंय वचनात हात कितें करीचें कितें करिनात जीब कितें उलयचें कितें उलयना आनी कान कितें आयकचें कितें आयकना मोत कितें समजोचें समजना ह्या सक्कड सांगाता घालून प्राजीत काळ आमकां दिला नितळ जावंक घट जाल्लें बागावंक आड गेल्लें फाटीं हाडूंक आयकणातलें आयकोंक तर भावांनी भयणी म्हाका प्राजीत काळ म्हाका सिंजीच्या बुधवारा सिंज घाल्ली म्हजेर ताचेर न्ही म्हजेर तर आमी मागया आमकां हें मुकलें हे जवळ 3 दीस गेले उरल्या दिसांचें अत्मीक पयन प्राजीत काळाचें पयन म्हाका फायद्याचें जावं दी सोम्ये कडेन आमी मागया आमी मागिल्लें तो आमकां खंडीत जावन दिता प्रार्थिसुनी ओ मगणे प्रार्थिसुनी ओ मगळे कालत्या काळजान दुखेस्त काळजान देवा कडेन बरवोसो दवर म्हजें हट्टी म्हण सुलाभ जावं आज आमच्या मस्त घरांनी समस्या उपजोवंक एक कारण हट्ट बायलेचें हट्ट आनी गोवाचें हट्ट दोगांय धरून ओडटात दोगांय धरून ओडल्यार कोण जिखतीत दोगांय ओडल्यार धरली दोरी कुडके जायत कुटुंब म्हणलें दोरी एका कुशीन बायल एका कुशीन गोव धरून ओडल्यार भुरगीं अनाथ जातलीं कुटुंब मार्गार पडटलें देखून मालकरान सांगलां धरलीत दोरी धरी नाका चडील कर हट्ट उणें कर भवानी भयणी हट्ट उणें कर कान उक्ते कर आमी नाल्ल्या उपरांत कानाक बरी काडी घालता ह्या प्राजीत काळार काडी घालन कितें मरा बंद जावंक जालां म्हळ्यार तें पुरा काडीचें मस्त बडी दोळ्यांक बरें स्पेक्स दवर बरें दिसोन दी स्पेक्स अंगडींतले न्ही तुजे दोळे उक्ते कर आनी तुजी जीब बरी कर वापार देवाची स्तुती करूंक ताका महिमा दिवंक ही सगळी कृपा मागून गावी आमी गीत प्रार्थिसुनी ओ मगणे ओ मगळे पान संको 128 128 प्रार्थिसुनी ओ मगणे प्रार्थिसुनी ओ मगळे ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ಮಾका ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು
ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ವೈಸಮ್ಯ ತುಮಜಿ ದುಃಖ ಪುಸ್ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಸುಮಿಯ ಅಪರಾಜಿತ್ ಕಾಳರ್ मुझे कान आई कोंदित, मुझे डोळे ओळवून मुझे पायी सुरसुडीत जाऊन देत, मुझे हात दान धर्म करून उक्ते जाऊन देत, मुझे मोत सारखे समजून दे. पत्का रडता जिनी बदल ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಸಕಣ. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. वैसोमिया या अपराजित काळार हांवें तुका उलो मारीजे, हांवें तुजे लागीं रावोजे, तुवें म्हजें मागणें आयकताय. म्हजे अपराजीत काळार म्हणजे सर पातकां रडोवन जिनी बदलोवन तुजे सांगात हांवें रावोजे, तुजी काकूळट हांवें अनुभव करजे, बक्षण हांवें मागजे, धरलीत वाट हांवें धरिनाये, हांवें एक यू टर्न काणगेजे, हांवें पाटी येजे, म्हजे हट्ट सोडीजे, म्हजे दोळे पळोवन दीत, म्हजे कान आयकून दीत, म्हजी दाड्डी जाल्ली मोत सुडसुडीत जावन दीत, म्हज्या पांयांक बोळ येवं दी, म्हज्या हातांक बोळ येवं दी, हात उदारे जावन दीत, काळीज उदार जावन दी, म्हजे मोणी उदार जावन दी. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ತಕಡ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. तकडा उभे राहूया, तकडा आम्ही उभे राहूया. देवाची स्तुती कर म्हणूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तकडा ओढल्या तळ्यात आमच्या काळजात जाऊन तुम्ही स्तुती करूया. आमच्या मौन नितळ जाऊन दे, आमच्या काळीज नितळ जाऊन दे, आमच्या कान ऐकून दे, आमच्या डोळ्यांक, आमच्या कानाक, आमच्या हातांक, आमच्या काळजाक, आमच्या पायांक सकत मागया, कृपा मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ,
हालेलुया 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 जेजू म्हजे कष्ट म्हजे समस्ये म्हजे दुःख म्हज्या कुटुंबाचे म्हज्या भावाचे म्हज्या बहिणीचे म्हज्या गोवाचे म्हज्या बायलेचे म्हज्या सुनेचे म्हज्या सासूमाईचे म्हज्या भुरग्यांचे म्हज्या नातरांचे सगळे कष्ट समस्ये रगळे दुःख तुका भेटयता सोम्या म्हजे स्वीकार कर म्हाका नवी व्यक्ती कर म्हाका तुज्या सत्तेन भर हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू भावानो भयण्यानो देवाचें उतर आमी आयकुया जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 3 वाक्य 1 सर्वेस्पर देवाचें उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें उठ आनी निनिवेक त्या व्हड शाराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शारांतल्या निवाशांक परगट कर जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतरा पाळो दिवन निनिवेक गेलो निनिवे एक भोव व्हड शार तांतल्यान सोलोन वचूंक 3 दीस लागताले जोना शारांत भितर सरलो आनी एक दीस भर चलत वचून अशें परगट करूंक लागलो फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नाश जातलो निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगोरलीं ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो आपली आंग वस्त्रां ताणें काडलीं गोणये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो उपरांत ताणें निनिवेंत अशें परगट करूंक लायलें रायाच्या आनी त्याच्या अधिकाऱ्यांचे फर्माणें मनशां आनी जानवरां गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं मनशां तेचे मन जाती गोणये वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवा उलो मारूं जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसलेलो जुलूम सांडूं कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाच जावचो ना देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली तांणी आपलें वायट साली पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें ताणें तें तांचेर धाडूंक ना देवाचें उतर हें देवाचें वडोवकार बशी आं भावा भयणीनो तो एकलो व्यक्ती ताच्या मध्यम प्रायेर क्रिस्तांव जालो पवित्र स्नान ताणें घेतलें ताच्या तो कुशेन पवित्र स्नान घेतल्या थोड्या म्हयन्या उपरांत ताचे आदले इश्ट ताका भेटले हाका तामाशे करन हाची इल्ले केळकुळां करन हाका गरजे बायलीं सवालां ताणें विचारलीं ते म्हणाले तूं आतां क्रिस्तांव न्ही तूं जेजू पातयेत येताय न्ही पण सांग आमकां जेजू कितलीं वर्सां जियेलो ताका कितें कळिता पाप हांव नेना म्हणालो हांव आवडना जेजूक 12 जाण आपोस्तर आसले तें गोत्ता आम वय पण नांवां सांग पळया ताका सोड आतां तुका दिसतालें येती तें 12 नांवां म्हाका एक्की कळीत ना म्हणालो हांव आवडना जेजूच्या कुर्साचेर वयर बरोवन घाल्लें गोत्ता की तुका कितें बरयल्लें म्हणून म्हाका कळीत ना हांव आवडना तो जिवान जाल्ल्या तक्षण कोणा दिश्टी पडलो सांग पळया तांकां पुरो गोत्ता हाका तूं गोतना तेंय कळीत ना म्हणालो तो म्हणाले तुका एकय कळीत ना जेजू विशयांत मागीर तूं कित्याक क्रिस्तांव जाल्लो तर तो म्हणालो
म्हाका जेजूचे आपोस्तांनी नांवां कळीत नात. जेजू कितलीं वर्सां जियेलो तीं कळीत ना. ताच्या कुर्साचेर कितें बरें येयलां तें कळीत ना आनी उरलेंय कळीत ना. पूण एक कळीत आसा. कितें तें? हळे हांव पवित्र स्नान काडूच्या पयलें म्हजीं भुरगीं आनी बायल म्हाका कांटाळटालीं. हांवें घरा येवचेंच नाका म्हणटालीं. घरा आयल्यार हांव घरच्यांची 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार करतालो. रांदल्ली मोडकीत कान्न आंगणा उडयतालो. नुस्त्याचें कुंडलें कितलेशे फावटी बायलेच्या माथ्यार वतलो हांवें. भुरग्यांक मारन बोडयलां हांवें. म्हज्या घरांत निर्मळ जेवंक हांवें सोडूंक ना. तितल्यान तगी हांव म्हयन्याक दिसाक 800 रुपया गोळटालो. पूण 5 पयशे घरा येनातले. हांव दिसाक 800 पर्यंत जोडटालो पूण 5 पयशे घरा येनातले. पावणांतल्याक घरचें समाधानी देसवाड करतालो. निर्मळ म्हज्या बायले भुरग्यांक जोड उरलें, तांणी कश्ट काडलें, रांदल्लें पोटाक वचोनातलें. हें पवित्र काडूच्या पयलें. म्हजे पयशे म्हज्या पोटाक वेताले सोरो पिवंक. आनी ह्या वरी म्हजी बायल भुरगीं उपास पडटालीं. आतां एक जाणा हांवें जोड उरले पयशे आज म्हज्या बायले भुरग्यांचो दिसपडतो ग्रास जाला. हांवें जोड उरले पयशे आज म्हज्या बायले भुरग्यांचो दिसपडतो ग्रास जाला. तो म्हज्या बायले भुरग्यांचो दिसपडतो ग्रास केल्लो मनीस आसा पळय, व्यक्ती आहा पळय, ताका हांव बरें जाना. म्हजें आमाल पिवणें बंद करन आज हांव सांता बरी जालां पळय, तें कोणें केल्लें पळय ताका हांव जाना. म्हज्या घरांत आसलें देसवाड जाल्लें समाधान, फाटी शांती समाधान हाडलां पळय, त्या जेजूक हांव जाना. म्हजी बायल भुरगीं घरा येवचें नाका म्हणटालीं पळय, आज सांजेर घरा येताना 5 निमिशां लेट जाल्यार म्हाका टॉर्च्यो काणकोण सोदून येतात पळय, ती बदलावन हाडलेल्या जेजूक हांव जाना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजू म्हळ्यार कोण? जेजू विशयान कितलें इन्फॉर्मेशन तुका आसा. इन्फॉर्मेशन एक संगत, अनुभव आनी एक संगत. वैगी जाणू वाय ती पेपरार वाचशी तुवें, बुकांत वाचशी तुवें. अनुभव कोणे करीचे? हय, ह्या जेजूची वळख आसा तुका. बायबलांत कितें आसा वैके तूं वाचताय, पूण तें बायबल वाचून जिणयेन अनुभव केल्लें आसा तुवें. तुका सांगूंक जाता की म्हजो जेजू म्हळ्यार वो. देखून ताणें सांगलें सत न्ही गी. ही सगळें परिवर्तन हाडलेलें कोणें? जेजू क्रिस्तां म्हज्या सोम्यान. क्रिस्मसाचो प्राजिताचो काळ असल्या जिणयेक आमकां फाटीं येवंक यू टर्न गेल्ल्याच वाटेर मुखार वचनासतना वाट सुकल्या म्हणून फाटीं येताय पळय, नवी जिणी जियेताय पळय, भाग्यवंत जाताय पळय, नवे व्यक्ती जाताय पळय, हें मनशाक ते वाट रचताना सर्गाच्या सुखा खातीर रचलें. पूण मनशान पातक आदारलें आनी सर्गाचें सूख होगडायलें, सर्गाचें दार धांपलें. तें धांपलें दार परत उक्तें करना. मनशा परत देवाच्या मोगान रिगोंक फावो केल्लें जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तो तुजो सोडवंदार, म्हजो सोडवंदार. देखून आमी म्हणचें सोमी जेजू म्हजो सोडवंदार. ताणें म्हाका बक्षिलां, ताणें म्हाका बरें केलां. आज हांव कितें जावन आसा तें जेजू वरवीं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बाबा तुवें आनी हांवें म्हणोचें जेजू क्रिस्ताची म्हाका वळख आसा. म्हज्या जिणयेंत बदलावन हाडली. हांव आज कोण जावन आसा पळय, हें केल्लें जेजू क्रिस्तान. देखून त्या जेजू क्रिस्ताक हांवें फाटीं येचें. आमकां अपुर्बायेचो काळ दिला. पोवी सभा आमकां हो काळ
दिवन म्हणटा फाटी ये तेगोळ सीन्स घालतना आमकां म्हणलें पोवी सभेंत वा सगळ्या वर्सां एका दिसा मात्र आमकां म्हणचें मनशा मॅन यू आर डस्ट अँड अन टू डस्ट यू वील गो मनशा सगळ्या पोवी सभेच्या देवचुतेंत मनशा म्हणून आमकां उल्लेख करचें केदाळा सिंजीच्या बुधवारा मनशा तो दोळ आनी तो दोळीक पाटी येतो लोई पोवीत सभा म्हणटा जेजूची उतरां वापरन मार्कान बरयली सुवार्थ अध्याय 1 वाक्य 15 पातकी जिणी बदला आनी बोरी खबर सतमाना पोवी सभा आमची आवय पळया आमच्या घरा आवय आसा आमच्या आवयन चडचें आमकां व्हडलें काम खंयचें रांदून वाडचें आमच्या आवय कितल्या वेळार उठटा इस्कॉला आसतना भुरग्यांक 5:30 उठटा सगळ्यांनी उठच्या पयलें उठचें कोणें आवयन कित्या भुरग्यांक बरें जेवण तयार करन टिफीन दिवन इस्कॉलाक पावयचें आजकाल आमच्या आवयांक आनी एक काम आसा पांत्यार उठोवचें मो टिफीन तयार करीचें मो भुरग्यांक उठयचें मो उठोवन ब्रश करयचें मो ताच्या उपरांत बसोवन तयार केल्लें खावयचें मो वेळ जाता न्ही खावयचें मो खावयल्या उपरांत युनिफॉर्म घालीचें मो टाय बांदिचें मो ID कार्ड घालीचें मो शुआचे लेस बांदिचें मो मागीर भुरग्याचें तें व्हडलें बॅग हाडलें तें तिणें खांदार घालीचें मो भुरग्याचें टिफीन हातांत काणयचें मो सत्री एका हातांत काणयचें मो मागीर भुरग्यान लेफ्ट रायट चलचें भुरग्यान लेफ्ट रायट करून बस्सा चलचें आवयन बॅग काडून आतां बापूय येतात ओके तुमच्या भुरग्यां कडेन सांगचें भुरगीं पुरो फोटो काडून दवरतात न्हय मोबायलार ही फोटो काडले आवयन बॅग खांदार घालून इस्कॉलाक गेचें हातांत एक सत्री मागीर एक टिफीन मागीर एक बॅग सांगा ती एक फोटो काडून दवरचे भुरग्याच्या त्या कंप्युटरान घालून दवरीचे वा स्क्रिनान घालून दवरीचे भुरगीं व्हड जाताना ती फोटो पळयचे आज आमची भुरग्यांची फोटो आसची खंयची काजरा गेले कडेन रावल्ली अशी करून साडो न्हेसून आसली भुरग्यांक कितें तेंचें मम्मी केदाळ साडोत्तू न्हेसता म्हणून आवयन भुरग्याक खावयतना काडिल्ली फोटो आसा ना न्ही ती एक फोटो काडून दवरा आवयन भुरगें न्हिदोन आसतना ताचे खातीर फांत्यार उठोवन च्या करची कापी करची चापात्यो लाटची फोटो आसा आवय म्हणटाना बापू ही आयलो आज आयच्या काळाच्या भुरग्यांक आमकां असल्यो फोटो जायचे कित्याक म्हळ्यार आज काल आमची भुरगीं आवय रडटाना भुरगीं घालें करतात आसतात देखून आमच्या आवयचें व्हडलें काम एक पांत्यार उठोवन भुरग्यांक तयार करून भुरग्यान मोठें जायचें बरें खाण जायचें ताणें भलायकेंत वाडचें देखून आवय एक बरी आवय भुरग्याक बरें खाण दिता पोशणाचें खाण दिता दुसरें आवय ती एक शिक्षकी वय टिचर ही बरी आवय कितें करता बरें खाण दिता मात्र आनी कालान दिता बरें वखाती दिता ल्हान आसतना पांयांचेर उदारें घालून नाकाक धरून बरयता कित्याक फुडास काडा तुमी बरयल्लें कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्यान गोडत केल्यार पावना कोडूय खायचे ह्या भुरग्याची भलायकी कोडू आनी गोडू ओट्टू मेळून भलायकी बरी जायची भवानी भयणी शिक्षकी आवय भुरग्याक थोड्या बटी थोड्या कारणा खातीर शिक्षाय दिता आवय शिक्षकी देखून आमकां शिक्षकी म्हणटाना तुमी उडास कळा इस्कॉला गेल्ल्या वेळार शिक्षकी कोण शिक्षक ओडवावर टिचरेच्या हातांत घालें आसतालें केदाळाय बोडी नातलेली स्केल नातल्या टिचरी पळयल्या तुमी पयल्यांची
आतां स्केलत ना अंगडीत स्केलत ना आतां देखून आतां बुकान पयलें मार्जीन घालून दितात स्केलत ना आतां स्केल ना आतां बोडी ना आतां बोडी ना आतां पयलें आवयन बोडी काण घेतना भुरगीं भियेतालीं वा बोडी काण घेना जाल्यार आवयन भिंडां ते दोळे करतना भुरगीं कांपतालीं आतां दोळे वाठारचे भुरग्यांक दिलां आवय बापायन कांपोवंक आतां टिचर मारिना आतां भुरगीं भुरगीं जाल्यार मारता टिचरीक रिवर्स ऑर्डर आनी मस्त कडेन जाता एक बरी आवय पोटाक खाण दिता भुरग्याची भलायकी करता आनी बरी आवय एक शिक्षा केबडल्या भशेन भुरग्याक कोडूय दिता तिदविता सारकी वाट दाखयता भावा भयणी ती आवय कोण पवित्र सभा आमची बरी आवय देवाचें उतर दिता सक्रामेंत दिता कुरपा दिता नोवेनां दिता भक्तीपणां दिता कुर्सवार दिता सगळें दिवन आमचो आत्मा पोसता प्रेज द लॉर्ड पवित्र सभा आमची आवय दुसरें पवित्र सभा आमची शिक्षकी हळे प्राजताचो काळ दिला दंडवणी कर जिंजवार कर कुमसार जा रेतिरे वस कोडू इले कश्ट इले उपास कर तुजी जिणी आत्मीक जिणी बरी जायचे आत्मीक जिणी बरी जावंक जिणी परिवर्तन करूंक आमकां म्हळ्यार तूं धूळ आनी तो धुळीक पाटी वेतलोय आमकां एक नवो अवकाश दिला प्राजीत काळ एक नवो अवकाश लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 13 पळया भोव अपुर्ब्यान आमकां दिलां थंयसर प्राजीत काळाचो महत्व कितें लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 13 फोळू दिनातलो अंजुराचो रूख अध्याय 13 वाक्या 17 उपरांत कितल्या अपुर्ब्या चित्रान दिलां पळया हांव वाचता आयका उपरांत जेजू तांकां येवपार सांगी लागलो एका मनशान आपल्या दाका मोळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो तो ताचेर फोळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय फोळ मेळ्ळें ना देखून मोळ्याच्या मालिकापण तो म्हणालो पळय 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फोळ सोदून येता पूण एकच एक फोळ म्हाका मेळना देखून तो कातरन घाल धरणी कित्या ताणें भार दिवचो तो माळीन म्हळें धनिया आनी एक वर्सभर तो तसो तूं सोडू हांव ताचें मूळ सोडोवन सारें घालता मुखारी ताणें फोळ दिल्यारय दिलें नांत तो कातरन घाल रुखाचो धणी कोण तो माली सेवकाचें काम कितें मुळां सोडोवन हीट घालचो आमचो माली कोण धणी देव आमचो सेवक कोण मुळां होडयतलो कोण पवित्र सभा आमकां आनी एक वर्स दिलां मुळां सोडोवंक 40 दीस दिल्यात मुळां सोडोवंक हीट घालूंक उदक घालूंक कीड काडूंक ट्रिम करूंक प्राजीत काळाचे 40 दिसांचो जिंजवार त्याग दंडोवणी हें सगळें केल्लेंत फोळ दिसचे देखून 40 दीस कितें प्रथा बंद करताय पळय तें पास्काच्या फेस्ता सुरू करचें न्ही 40 दीस तूं आमाल पियेनाय जाल्यार पास्काच्या फेस्ता 4 हांडेन पडचें न्ही कित्याक तुवें बंद केल्लें तुका एक नवी व्यक्ती जायजे तुका खंयची वायट सवय आसा तूं पानपड खाताय पूड वडताय आनी कितें बंद केलाय सिगरेट वडताय मोबायलाचेर जी येताय मोबायल बंद केलाय तुवें उणें कर फाळां मुळूच तिलाणें मुळां घालाणें सारें घालाणें हीट घालाणें 40 दीस तुवें पाळलाय न्ही तें 40 दिसांचो फोळू फुलां दिसोन दीत फळां दिसोन दीत हीट घाला ताचो फायदो जोड देखून तुवें घाल्लो तो गोबोर आसा पळय ताचो फायदो जोड मूळ सोडयलां हीट घालां तुमी पळया कोण ती मल्लिकेची कृशी करतात पावशिल्ल्या दिसांनी पुरा झाडां ती एक जाल्लीं आतां वचून पळया मल्लिकेचीं झाडां कितली माती घाल्या कितली भेंड घाल्या तीं झाडां कशीं दिसतात पळया मुळां सोडयल्यांत हळ्यानी वसा माडाची मुळां पळया माडयेची मुळां पळया सोडोवन सारें घालां बरी पोपळां दिसतात बरे नारळ दिसतात बरी कळे दिसतात बरे फळां दितात भावानी भयणी उडास दवर
तूं तें मल्लिगेचें झाड, हांव आनी तूं तें फळ दिवचो रूख, हांव आनी तूं ती माडी, हांव आनी तूं तो माड. पोवी सभा मुळां उस्तिता आवय ती, शिक्षक ती, खाणी दिता, कोड वकोती दिता. देखून आज आमकां म्हणटा, ह्या पवित्र काळार म्हणटा, जेजू म्हणटा येया, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आनी म्हाका आपयता ह्या पवित्र काळार. ये भावा, ये बहिणी, ये हांगा नियाळ कर, देवाचें उतर ध्यान कर, देवाचें उतर तुका इल्लें नितळ जावं दी, कितें घट जालां तें इल्लें मोव जावं दी, कितें आड गेलां तें सारक्या वाटेक येवं दी. नितळ उदक हांव शेणायतां, तूं हें फोळ दिजे. बरी खबर सतमाण पत्की जेनी बदल. अपुर्ब्याचें गीत आसा, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू ह्या प्राजीत काळार तुका आपयता, म्हाका आपयता. तुजीं पथकां बोगसूंक, मूळ सोडोवंक, ईट घालूंक. निनिवेच्या लोक आतां आमी आयकलें, निनिवेच्या लोकाक जोना प्रवादी गेलो आनी म्हणालो 40 दीस मात्र नास जाता. कसलें एक बदलावण जाली. मन जाती सयत प्राजीत केलें, गोणी वस्त्रां पांघरलें, गोबराचेर लोळ्ळें, उपास प्रगट केलो. अपुर्व्यान आयकलें, देवाचें मनूच बदललें, देवाचें चिंतपत्त बदललें. पळया, हांवें प्राजीत करतना, हांवें दंडोवणी करतना कोण बदलता? हांवच बदलता, पूण देवी बदललो. उपास केल्ल्या वरी अजापां घडटात. तर ह्या प्राजीत काळार हांव आनी तूं उपास करना, मागणें करना, दंडोवणी करना, आमची जिणेंत बदलावण जावन मागया. गावया गीत, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, म्हाका आपयता. उबे रावया आनी हें गीत आमी सक्कणां गावया. कोणा पुरो जाता बसा, उरलें उबे रावया. उबे रावलें बरें फ्रेश जाता. देवाची स्तुती कर आनी हें गीत आमी गावया. तुका आपयतसा सांगाता, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, म्हाका म्हाका आपयतसा. पथकाच्या कणकांत, पथकाच्या कणकां बोडोणसच्या भरवोसो सांडून रडण बोसच्या. पथकाच्या कणकां बोडोणसच्या भरवोसो सांडून रडण बोसच्या. विश्वास पांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा. विश्वास पांकोन रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा. म्हाका म्हाका आपयतसा. उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 म्हणटा, तुज्या बागला रावन हांव ठोके मारतां, म्हजो ताळो आयकोन तूं दार उक्तें करताय, हांव भितर सरतां. तुजे सांगाता हांव जेवतलो, तूंय म्हजे सांगाता जेवतलोय. प्राजीत काळार सोमी आमच्या बागला कडेन रावला, आमच्या काळजा ठोके मारता. ताचो ताळो आयकोवया, आमचें धरून जाल्लें काळेज उक्तें करया, केप्पे जाल्लें काण उक्तें करया, कुड्डे जाल्ले दोळे उक्तें करया आनी ताका आमचे भितर स्वागत करया. बागलान रावला, बागलार रावला, रावण आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका. बागलार रावला, रावण आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका. दैवीक तासो माधुर ताळो आपले तो आपयतसा. दैवीक ताळो, दैवीक तासो माधुर ताळो आपले तो आपयतसा. मनशा कुळाचो,
मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा म्हाका म्हाका आपय तसा मनशा कुळासो मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा म्हाका म्हाका आपय तसा दोन्ही हात खालचा कडे धरया तुमची जाप वै जेजू तू म्हाका आपयताय ओय जेजू तू म्हाका आपयताय हांव रडताना ओय जेजू तू म्हाका हांव आपयताय कावज येताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय हांव समस्यांनी रेवडताना ओय जेजू तू म्हाका म्हजी आपयताय पिडा चड जाताना ओय जेजू तू म्हाका म्हजें आपयताय ओजें जड जाताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हज्या घरांत अशांती भरताना ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय घरांत आमी एकामेका उलयनातल्या वेळार ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हजी भुरगीं म्हाका अविधेय जाताना ओय जेजू तू म्हाका हांव आपयताय एकामेका समजो फाटीं सरताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय कश्टतरांच्या बोबे खाण म्हजे धड्डे करताना ओय जेजू तू म्हाका समस्या आपयताय रेवडल्यांचे समस्या पळोवन म्हजे दोळे कुरडे करताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय फातका वयर फातक हांवें आदारताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हजें हट्ट सडताना ओय जेजू तू म्हाका हांवें आपयताय धरलीत दरी धरताना ओय जेजू तू म्हाका म्हाका आपयताय बोधबाळ सांगताना हांवें आयकनातल्या वेळार ओय जेजू तू म्हाका आपयताय हरी एका घडये ओय जेजू तू म्हाका हरी एका आपयताय वेळार ओय जेजू तू म्हाका हांवें आपयताय फातकां करून ताळण्यो येताना ओय जेजू तू म्हाका हांवें आपयताय कुमसार जावं फाटीं सरताना ओय जेजू तू म्हाका हांवें म्हज्या आपयताय वडिलांक अविधेय जाताना ओय जेजू तू म्हाका म्हजी आपयताय पिडा म्हाका सोसूंक तांकणातल्या वेळार ओय जेजू तू म्हाका म्हजी आपयताय दूख म्हाका सोसूंक तांकणातल्या वेळार ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हज्या आस्तीचे समस्या सडताना ओय जेजू तू म्हाका आपयताय कोर्टाची केस आसताना ओय जेजू तू म्हाका म्हजी आपयताय पिडा गूण जायनातल्या वेळार ओय जेजू तू म्हाका म्हाका आपयताय वखदां काणकोण नाकातल्या वेळार ओय जेजू तू म्हाका या आपयताय करेजमाच्या काळार ओय जेजू तू म्हाका आपयताय उपास करूंक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय दंडवणी करूंक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय प्राजीत करूंक ओय जेजू तू म्हाका मुखार आपयताय गेल्ले हांवें फाटीं येवंक ओय जेजू तू म्हाका एक आपयताय सुटावें कुमसार जावंक ओय जेजू तू म्हाका एक नवी आपयताय व्यक्ती जावंक ओय जेजू म्हाका ताळणे आपयताय आनी तेंते सवातान पयस रावंक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हरकान जेजू हरकान बगलाब जेजू बगलाब जेजू. वंदन जेजू वंदन जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. महिमा जेजू महिमा जेजू वर्षिया भवानी भयणी सगळ्या वर्सां म्हज्या जिणेंत कितें जालां हांव आनी तूं आमी पातकाक सांपडले हांव देवसाराच्या ताळण्याक हांव आनी तूं सांपडले हांवें आनी तुवें कुरपा होगडायल्या 3 नोमनेची पातकां हांवें आनी तुवें आदारल्यांत ही पातक आदारन हांव आनी तूं देवातान पयस गेले हांव जुवान बरयलें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 16 संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्ता मांसाच्यो वंदोवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवानाची पोकळ दौलत हें सगळें बापातावणी संवसारांतान आयिल्लें संवसार आनी ताच्यो वंदोवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा 3 नोमनेच्यो ताळण्यो आमकां रेवड घालतात ह्यो 3 नोमनेच्यो ताळण्यो रक्तामासाची वंदोवणी दोळ्यांची पुसलावणी जिवानाची पोकळ दौलत सांजुवान बरयलें पयलें पत्र अध्याय 1 अध्याय 2 वाक्य 16 ही ताळणी सुरवेर आदावको आनी येवेकी आयिल्ली उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली कुडीची ओडणी रुखाची फळां खावंक रुचीक दिसली तो रूख पळोवंक सोबीत दिसलो दोळ्यांची पुसलावणी
आनी तिसरें जारवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्ला म्हण बोगलें जिनियेची पोकोळू दौलत ही आदांक आनी येवेक मात्र न्ही. जेजूक ही ताळणी आयली. मातेवान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 4. उंडे आसले फातोरकर वयर तावण सकला ओड आनी सगळें पळय तें हांव तुका दितां म्हाका नमस्कार कर. 3 नमनेच्यो ताळण्यो जेजूक आयल्यो पूण जेजून ताळण्याचेर जैत वेलें. पूण बाबा हांव आनी तूं ह्या ताळणेक भयणी भावानी भयणी ह्या ताळणेक हांवूय सांपडटां तूंय सांपडताय. रक्ता मासाची ओंदवणी कुडीची बोगनां कुडीची ताळणी खावया पियेवया गम्मत करया जॉली करया. ही ताळणी हर एका मनशाक येता. ह्या कुडीच्या ओडण्याक बडोवन हांव आनी तूं खाणा जेवणाचे मात्र न्ही पातक न्ही दोळ्यांनी पातक जाता हातांनी पातक जाता कुडीनी पातक जाता जिबेनी पातक जाता कानांनी पातक जाता मोतीनी पातक जाता. चक्कड बरें माजा दिता. देखून अमाल पियोने जावं पुरो बिडी सिगरेट जावं पुरो वायट सवयो जावं पुरो हें सगळें म्हाका आनी तुका देवातान पयस व्हरता. देखून आमकां सांगलां सांपाल आमकां सांगता गालात घरांक अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 4 जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओडण्यांनी सगळी कुरसार मारल्या. कुडी केली दोंडवणी दी. देखून आमी प्रार्थीत करचें. देखून आमी उपास करचो. उपास करतना कूड अस्कस जाता. केदाळ कूड अस्कस जाता आत्म्याक खाण मेळटा. पेनन्स टू द बॉडी गिव्स फूड टू द सोल. वय तुवें उपास करतना ताळण्यो पयस वेतात. तुवें उपास करतना आनीकल्याचे कश्ट तुका समजतात. तुवें उपास करतना तुका हेरांक भूक लागता तुकाय भूक लागता. म्हणटा उपास करचें कित्याक कुडीक दोंडवणी दिवची. गोणी वस्त्रां न्हेसची कित्याक गोणी वस्त्रां आंगार घाल पळय खालीत आंगार वा तुज्या घरा खांबोळ आसता न्ही आज उसर पांगुरो खालीत कुडीचेर खंयली शिक्षा दिता पळय कुडी ती गोणी ती खांबोळ कुडीक. देखून कोण पळय खातात पियेतात गम्मात मारतात प्रांजीत काळ. कोण सगळें वर्स मासत खाता पळय तांणी प्रांजीत काळार मांस खावंक ना. कोण पळय मासलीत खातात तांणी त्याग करन ती मासली सोडूंक. कोण तांतयांत खातात कोण पळय इल्लो चड सरबत पियेतात तांकां व्हडलो जिंजवार. कित्याक कुडीक दोंडवणी दी. शिस्त शिकय कुडीक. रक्ता मासाची ओंदवणी. दुसरी दोळ्यांची पुसलावणी चोबी दिसता पुरा. आतां आमच्या घरांत पळया की मनशांच्या की चड वस्तू भरल्यात. तुमी ल्हान आसतना तुमच्या आबाच्या काळार मम्मी डॅडीच्या काळार घरा भरून घाल नासलें मनशां आनी वस्तू उण्यो आसल्यो. आज मनशानांत कितें आसा तुमी डी मार्टा वसा सुपर मार्केटाक वसा एक सोप हाडूंक साबू हाडूंक सो लोण गेल्यात. त्या सुपर मार्केटीक गेल्ल्या उपरांत कळ्ळें कितल्यो वस्तू आहात पूण फाटी येतना कशें आयल्यात टेम्पो करून आयल्यात. पळयल्लें पुरो जायचें न्ही. तें पुरो आसा पप्पा आनी मम्मी एकणांत आनी मेळोंक पुरो मुकल्या दिसांनी. आनी जाय पुरते मोबायलांत काल आसा पयशे आतां पयशे बरोवचे म्हणना मोबायलांत आसात. देखून आमकां मोबायल आसल्या वरवीं पयलें 5 रुपये करसूंक आमी 10 फावटी चिंतताले. हांव आतां देताले 5 रुपयांचो नोट. आतां गूगल पे 5 रुपये दिवचे एकत 5,000 दिवचे एकत. कळंत ना आमकां तर कळना भुरग्यांक कशें कळचें. दोळ्यांची पुसलावणी. घरा भितर कितल्यो वस्तू घाल्यार इकबल्या केदाळा आमच्या घरा वस्तू येतात लेकाच्या की वर्त्यो समाधान भायर वेता म्हण अर्थ.
केदाळा आमच्या घरा भितर गरज नातल्यो वस्तू येतात, चड वस्तू भरल्यात आनी मनीस आमकां नाका जाता, त्या वेळार आमच्या घरा भितर असमाधान भितर आयलें म्हणून अर्थ. केदाळा आमच्या घरा वस्तू उण्यो जातात, मनीस सडटा, त्या वेळार आमच्या घरा समाधान आयलें म्हणून अर्थ. दोळ्यांची पुसलावणी आदांवकी नाडली, येवेकी नाडलें, जेजूकी नाडलें, पूण जेजू जायत तेवून जालो, हांव आनी तूं जायले जाता हांवगी. आनी तिसरें, म्हाका नमस्कार कर देवसाराक, पांयां पड म्हज्या. अधिकारा फाटल्यान, नांवा फाटल्यान हांव आनी तूं गेलो जाल्यार हांव देवातान पयस वेतां. अधिकार जाय, नांव जाय, बरें म्हणोजे, वगलाप दिजे, हांव देवातान पयस गेलो. देखून आमकां ह्यो 3 पातकां, हांवूय करतां, तूंय करता, आमी सगळां पातकी देखून कुडीक दंडोवणी दिवची, उपास करचो, जिबेक दंडोवणी दिवचें, तोंड बादामचें, तोड तें तोंडांत बरीं उतरां उलोवचीं, कानाकी प्राजीत दिवचें, दोळ्यांकी प्राजीत दिवचें, उपास करचो, दान धर्म करचें, कितें उरयलें पळय त्या दुबळ्यांत जेजू पळोवन आमी दिवचें. असली दंडोवणी, असलें प्राजीत. ह्या प्राजीत काळार जेजू आमकां विसारता, पवी सभा माता आमची आवय विसारता, तर त्या पवी सभेच्या उल्याक आमी पाळो दिवया. त्या बरी आवय कशें खावयता पळय, दिल्लें पुरा अत्मी काण गोवया. कशें बळयलें शिक्षा दिता, दंडोवणी, कुर्साची वाट, त्याग, उपास, प्राजीत ही करया. ह्या वरवीं आमी देवाक लागीं सरतले हांव, पेल्याचो मोग करतले हांव. ही कृपा मागून आमी गावया गीत. सदांय आमी गायता, उठा उठा प्राणिया. आमी सगळां उठया आमच्या त्या पातकाच्या मेळेपणांत. हांव हें गीत गावन उपरांत आमी सक्रांतीचें आराधन आसा, ह्या आराधनाक आमी तयार करया. तें गीत आमकां बाई पाट येता. आदी जावन आमी म्हळां, आमी खंय बसले हांव, आमी खंय सुको संतोशान लोळ्ळे हांव, तेंतान फाटीं येवन उठा, तेंतान वसा गोबराक, वसा गोणी वस्त्राक, वसा प्राजिताक, वचा उपासी पडोवंक, दंडोवणी करूंक. हें गीत आमच्या मनांत काळजांत दवरून गावया आमी गीत. 3 चरणां आमी गावया. उठा उठा प्राणिया, उपरांत 2 चरणां. उठा उठा प्राणिया, सांडा सांडा संसार माया, पाठ करणी तेया वळता जेजूराया. अति संसार अतीतासो आरार, ताशे पातये रावले, प्राची करना. उंड्या रुपार येवच्याक, सक्रामेंता रुपार येवच्याक पळोवंक आमी अत्रेगिया, तानेविया, बुकेविया, जेजूक आमचे मदें आपोवया. मोकलें एक वर ते जेजू सांगात आमी करसुया. आमच्या काळजांत तोंडाचे लागीं उलोवया. ताका आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची पिडा सगळी सांगया, दिमी घालया आनी उपकारी सांगल्या जेजूक आमी स्वागत करना. गावया गीत नामो नामो जेजू क्रिस्ता म्हणलें गीत गायता आसतना आमची पिडा, आमचे रगळे, आमची खंत कितें सगळें आसा तें आवयन धुवेच्या हातांत व्हेल्लें पुरा दिल्लें बरी. हांवें घरांत येताना कितें बरें हाडलां पळय तें सगळें म्हज्या काळजांत म्हाका मेळोवंक येवच्या, पळोवंक येवच्या, उलोवंक येवच्या, आशिर्वाद येवच्या जेजूच्या हातांत हांव भेटयतां. गावया गीत नामो नामो जेजू क्रिस्ता. O namo Jesu Krista, undiaru parli ponascha. Namo namo sudu bondara, sakramenta tam karakcha. Namo namo Jesu Krista, undiaru parli ponascha. Namo namo surbondara, sakramentam tam kara.
कारकच्या नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उड्या रूपाली पुनश्चा नमो नमो सुडगोंडारा सक्रामेंतांतां कारकच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळों रावला देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वयनायेव तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पुनश्चा नमो नमो सुडगोंडारा सक्रामेंतांतां कारकच्या नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उड्या रूपाली पुनश्चा नमो नमो सुडगोंडारा सक्रामेंतांतां कारकच्या चिन्येचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या सांगात म्हणया चिन्येचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुझे तोंड बुसवून आशेव हांगा रावल्या तुझे तोंड बुसवून आशेव हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळों तो ये जेजू ये आमकां मेळों तो ये तुझे कृपेचे देण्या मंडळ घेवं ये तुझे कृपेचे देण्या मंडळ घेवं ये नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उड्या रूपाली पुनश्चा नमो नमो सुडगोंडारा सक्रामेंतांतां कारकच्या लागीं सरता सौम्या सत्तां तुजी गोडसाण लागीं सरतां सौम्या सत्तां तुजी गोडसाण तुझे संगीरावर विसरतां चिन्ये कोर्सां तुझे संगीरावर विसरतां चिन्ये कोर्सां संतुष्ट जातां आमी घेवन तुझें दर्शन संतोष जातां आमी घेवन तुझें दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उड्या रूपाली पुनश्चा नमो नमो सुडगोंडारा सक्रामेंतांतां कारकच्या दुनिया दुबारिया हालेलुया
Alleluia, Alleluia. तगडा व्हडल्यान Alleluia, Alleluia. 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 कळजंतावण Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. होय सुमिया या पवित्र करीत आदरासाई आमची स्तुती ऐकत आहे आमच्या मागण्या ऐकत आहे आमची कंत आमचे रीण आमचे समस्ये आमचे दुःख आमचे रगळे तुका भेटयता Alleluia, Alleluia. हालेलुया 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 सगळं आम्ही व्हडल्या स्तुती करया देव करीत सगळो जेजू आमच्या मुखार आसा येया तुम्ही कष्ट तेल्याणो आणि वजन ववे तेल्याणो हांव तुमकां विशेव दिता म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आणि म्हजें लागचें शिका हांव तुमचो देव हांव तुमचें वजें आळू करता हांव तुमकां विशेव दिता हांव तुमची पिडा गुण करता हांव तुमची पातकां बक्षिता हांव तुमकां नितळ करता म्हणटा तुमी येया तुमी म्हजे सशीन येया हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सुम्या जशी गेल्ली ताका आपडल्ली ताणें आपडल्ली सगळीं बरीं जालीं पिडेतावन बरीं जालीं संकश्टान बरीं जालीं पातकाच्या बंदपदां सुटलीं त्या प्रायताच्या काळार आमी दिव्यांनी आसाव सुमिया तुका मेळोवंक आमी आयल्या तुका भेटोवंक आमी आयल्या तुका पळोवंक आमी आयल्या तुज्या संगातार रावोंक आयल्या ये जेजू आमी तुका उलो मारता आमी तुका उलो मारता आमचे कस तुका भेटयता तूं आयकताय आमकां आमचे कस समजताय आमची पिडा तूं जाणाय आमकां आपड आमच्या भावांक आपड आमच्या भयणीक आपड आमच्या आवयक आपड आमच्या भावाक भयणीक आपड आमच्या बापायक आपड आमच्या मालगड्याक आपड आमच्या पिडेस्तांक आपड आमच्या दुखेस्तांक आपडो चड कश्ट चड समस्ये हाळू कर सोम्या हालेलुया 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 जेजू 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 सोम्या जेजू धनिया जेजू भगवंता जेजू दाविदाच्या पुता जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूळ कर आमकां आपड आमकां बरें कर हालेलुया 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 सोम्याक आमी पळोवया तो आमकां पळयता आनी आमी ताका पळयता आसा ताची दिश्ट सोम्याची दिश्ट देवाची दिश्ट आमचेर एक घडये ना जाल्यार आमी नापैन जाता हर एका घडये सोम्याची दिश्ट आमचेर आसा थोंटो त्या देवाळाच्या बागडार आसलो दमदनी कृत्यां पुस्तक अध्याय 3 पेद्रून म्हळें आमकांत पळय ताणें तांगांत पळयलें की ते म्हणी हातान मेळटले म्हणून पयशे तांचेर इतली घट्ट दिश्ट ताणें लायली की ती दिश्ट कंसयली गुण करची सकत ताच्या कुडींतल्यान आयली पांयांतल्यान आयली थोंटो बरो जावन सतत रावलो प्रेज द लॉर्ड भवानी भयणी तो तूं जेजू हांगासर आसा तुजी दिश्ट ताचेर कंसय म्हाका पळय म्हणटा जेजूक पळयल्यार आमकां मेळटलें हातांक आनी पांयांक आनी दोळ्यांक आनी कानाक आनी मोतीक आनी काळजाक न्ही ताचे की चड
आमच्या आत्म्याक कृपा मेळटली, दादोसकाय मेळटली, संतोष मेळटले, समाधान मेळटलें. आमची कोर्टाची केस नपैन जातली. आमच्या पिडेच्या शिरांनी वाळची पिडा नपैन जातली. आमचे रडणे बंद जातलें. आमची खंत आशान, निराशा भरवोसान, बेजाराय संतोषान बदलतली. त्या जेजूचेर खंयचय तुजी दिश्ट. मनशाकुळाचो रक्षक तो. तुका ताणें आपयलां, म्हाका ताणें आपयलां. तर ताचे लागीं उलोवया. हांवें करचें मागणें बरें करना आयकोन तुमचें मन, तुमचें काळीज हांगात दवरा. फाटीं येताना तुमच्या बॅगांत न्ही, काळजाच्या बॅगांत, आत्म्याच्या बॅगांत व्हरूंक जाय. ती कृपा जोडच्या खातीर जेजूकच पळया. तन मन धन सगळें जेजूचेर दवरा. जेजू, जिविताच्या उंड्या भक्तीन आनी उर्बेन हांव तुजे मुखार दिंबियांनी सरपडतां, दिंबियांनी सरपडतां, दिंबियांनी सरपडतां. तुजो उपकार बावुरतां आनी तुका प्राणा म्हजे भेटयतां. जेजू म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसना, सोदून हांव सुल्लो आसली. तुका म्हजो आत्मो ताणेल्लो. सुके करडे उदक नासले धरणी भशेन म्हजी कूड अत्रेकताली. हांव आतां आयलां तुजे मुखार आसां. म्हजे कुडीक दादोसकाय भोगली, आत्म्याक दादोसकाय भोगली, जिवितांत दादोसकाय भोगली. हांव तुजे मुखार आसां. तूं म्हाका पळयताय आनी हांव तुका पळयतां. तूं म्हाका पळयताय आनी हांव तुका पळयतां. तुजी दैवीक दिश्ट आनी म्हजी किरकोळ किड्याची दिश्ट एक जाताना तुजें ताण तें दैवीकपण, तुजें ताण ती कृपा म्हजे भितर वाळोवन येता. झरीचें उदक वाळयल्या बरी वाळोनी बाबा भयणी वाळोवंक सोड. जेजू, तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळन धरना आसा. देखून ह्या घडये सोम्या हांव तुका उलो मारतां. त्या कुरड्या बार्तिमेवा बरी हांव उलो मारतां. जेजू, दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. जेजू, दाविदाच्या पुता म्हजी दया पाव. म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, म्हजे कान उगड. दड्डी जाल्ली म्हजी मोत जिवाळ जावन दी. दोडलेलीं बोटां म्हजीं उक्तीं जावन दीत. कश्ट तेल्याच्या ससी सोलोवंक फाटीं करचे हात पांय म्हजे सुशोडीत जावन दीत. म्हजी मोत सुटसुडीत जावन दी. तुज्या सांगातपणान करसूंचो हो वेळ म्हाका तुजे तावन कृपा आनी मजत लाबोवन दी. म्हणा सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या राया, म्हज्या राया, म्हज्या तारोका, म्हज्या तारोका, म्हज्या सोडवंदारा, म्हज्या सोडवंदारा, तुका जावं अर्गां, तुका जावं होगळाप, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा. ह्या घडये तुजे मुखार हांव दिंबियांनी आसा, हांव दिंबियांनी आसा. म्हजें दूख, म्हज्या कुडीची दूख, म्हज्या आत्म्याची दूख, म्हजे रगळे, म्हजी पिडा, म्हजे समस्ये, म्हज्या कुटुंबांतले, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचे सगळे तुज्या पांयांत हांव समर्पित. दयेन स्वीकार कर. आनी कितें बोरेंगी, कितें फायद्याचेंगी, कितें जायगी तें तुजे उदार दयेन, उदर काकुळटीन म्हाका लाभय. जशें सर पिडेस्तां सर पिडेस्तां बोरी जालीं, देवसार पडले, रडतेलीं, कुशाल जालीं. म्हजें दूख, म्हजें कश्ट, म्हजे समस्ये तुज्या पांयांत हांव समर्पितां.
कितें पुरो हाडलां पळय तुज्या घरांत हांव न्हू येताना तें सगळें दवर सोम्याच्या पांयां तळा. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुजी कृपा ह्या सर म्हज्या कश्टांचेर वाळून दी, देवोणी येवं दी आनी म्हजें जिवीत भावार्थी जावं दी, मोगाचें जावं दी, दादोसकायचें जावं दी. अर्गां जेजू, ओगळाप जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. कोणा तुमकां बसोंक जाय बसा, कोणाक दिम्यांनीत रावंक जाय दिम्यांनी रावा. सोम्याची कृपा वाळसो वेळवो, सोम्याचें बेसांव आमचेर देवोण येवचो वेळवो वाळून दी. सोम्याचो अनुभव आमी करया, समागत आमी भोगया. सायबा, आमकां जेजूक पळोवंक जाय म्हूण आशा. सायबा, आमकां जेजूक पळोवंक जाय म्हूण आशा अशें विचारलें थोड्या ग्रेक व्यक्तींनी धर्मदूत फिलिपा लागीं. फिलिपान तांकां जेजू चडशें हाडलें आनी म्हळें पळया. जेजूची भेट करूंक ताची आवय आनी भयण आयली आनी ती म्हणाली आमकां जेजूक पळोवंक जाय. तांकां निमाणें तरी जेजू पळोवंक मेळ्ळो, तांणी आपोवन व्हेलें. किर्तन 60:3 वाक्या 2 म्हणटा, तुजी पदवी आनी तुजी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर घालतां, दिश्ट घालतां. आमी हांगा आयले हांव जेजूक पळोवंक, जेजूचेर दिश्ट लावंक. ह्या पवित्र उंड्यार एवकारिस्तांत जेजू भावा आनी भयणी खरोच हजर आसा. जाणें म्हाका पळयलां ताणें म्हज्या बापाकय पळयलां म्हळां सोम्यान. हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कुंभार स्विकार करच्या पयलें याजाक पवित्र वस्त दाखोवन म्हणटा, पळया ही देवाची शिळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. आनी आमी म्हणटा, सोम्या तुवें म्हजे भितर येवच्याक हांव फावो न्हय. त्या सोम्या पळोवन आमी उसारता, तत्त जेजू हांगा आसा. भावा भयणी, तुज्या भावार ताचे दोळे उगड. वेलकनूर आमचे पैकी साबाराक गेले आसतली. हांगा कितें आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयता, थंय आमच्या कुडीच्या दोळ्यांत आमी पळोवन आयले. हांव दिसता थंय 13 वर्सां जालीं एवकरिस्तान जेजूराचें रुपणें देखून तोत्तू रुपणें तोत्तू आमकां पळयतना तें मुखामळ दिसता थंय. आनी पवित्र सभेन तें असर्य म्हण परगट केलां. हजारांचो हजार लोक थंय वेता, त्या जेजू मुखार असर पडटा. भावानी भयणी, तो जेजू हांगा आसा. ताचेर तुजें मोण धण खंचय, तुज्या कुडीच्या खंयच्या विश्वाक ताणें आपणोवचें पळय थंय आपणोवंक ताका सांग. तुज्या घरचे खंयचे समस्या आसात पळय थंय जेजून आपणोवचें थंय आपणोवंक सांग. कोणाचें मोण सारकें ना पळय तांचें मोण सुमें तें उकाड. खंयच्या घरांत घोव आनी बायल उलयनात पळय राजी जायचे थंयसर जेजूक तूं हाड. खंयसर सूण आयकना, सासूमाय आयकना, मांव आयकना, भुरगीं आयकना, युवाजन आयकनात थंयसर जेजूक व्हर. खंयसर कोर्टाची केस आसा पळय थंयसर व्हर. खंयसर बाबाव एकामेका दुस्मान जाल्यात पळय, भोबोणी एकामेका दुस्मान जाल्यात पळय थंयसर हाड. आमच्या कश्टां भितर जेजू आसा, आमच्या समस्यां भितर जेजू आसा, आमच्या पिडेंत जेजू आसा. त्या जेजूक आमी आपोवया. बा येसू देवा,
बा येसू देवा म्हणून एक अपुर्ब्याचें गीत आसा. तो जेजू येवन दी आमच्या त्या पिडेच्या जाग्याक येवन दी, त्या समस्यांच्या जाग्याक येवन दी, त्या कश्टांच्या सुवातेर येवन दी, त्या अशांतेच्या सुवातेर येवन दी. खंयसर जेजू रावता थंयसर काळें आसलें धवें जाता, घट आसलें पातळ जाता, बागवल्लें नीट जाता, आड गेल्लें फाटीं येता. तर मापी हांव जेजूक बा येसू देवा ये, म्हज्या काळजाक ये, म्हज्या आत्म्याक ये, म्हज्या घरा ये, म्हज्या कुटुंबाक ये, म्हज्या काम करच्या जाग्याक ये, म्हज्या रगल्यांचेर ये म्हण मागया आमी. येसू देवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ येसू देवा परत आपोवया जेजूक बा येसू देवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ येसू देवा. कोण हांवें भोगसूना, कोणें म्हाका दुखयलां, कोणें म्हाका कश्ट दिलां, देखून समस्या चड जाल्यात, बेजाराय भरल्या, ते गायी ते गूण जावन दीत, ते नितळ जावन दी, ती बातकां भोगसून दीत. थंयसर भोगसूंक मोग करूंक शिकोवंक आपोवया. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಯೇಸುದೇವ. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ प्रेम ತುಂಬಲು ಬಾ. ये जेजू, ये आमच्या घरात, ये आमच्या कुटुंबात येसू देवा खंयसर वांटे जालां, बा खंयसर कत भरल्या, खंयसर येसू ओजें जालां, देवा खंय कुरिसा, खंय रडतात, खंय मोना कुसकल्यात, खंय समाधान ना, खंय दूख आसा, ದೇವಾನಿ खंय ಬರಲು असमाधान आसा. ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ येसू देवा. खंय चिंतना चडल्यांत, खंय मोतीचें भर चडलां, खंयच्या घरांत भिरांत भरल्या, मेल्ल्यांची दोशी म्हणून चिंतलां, खंयसर वायट आसा म्हणून चिंतलां, खंय देवसराच्यो ताळण्यो चडल्यात, खंयसर पिडा गुणूंत जायना, खंय एका फाटल्यान एक समस्या आयल्यात, एका फाटल्यान एक ओजें आसा, एक समस्या परिहार जाताना आनी एक समस्या आसा, खंयसर जिणी कोडसाणेची जाल्या, खंयसर ओजें चडलां. जेजूक आपोवया. चिंते, ಭಯಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕೈ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬಾ ಯೇಸುಮಿಯ. ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ ಯೇಸುಮಿಯ ಚಿಂತನಾನಿಯೇ ಬಾಳ ಕಡच्या ಕಡೆಯೇ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕೈ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಿಸಲು ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ दुनिया तेजो मुखा दर्या बा यीशु देवा दुनिया तेजो कडे दर्या आपोवया बा एन्नामके बा देवानि बरलु बाळेल्ल आनंद हे बा यीशु देवा
परत्यान ये जेजू बा येशू देवा ये जेजू माझ्या काळजांत ये माझ्या कुटुंबात ये माझ्या जिविताक ये देवानी भरलू बाळेल्ला आनंदवे बा येशू देवा बा येशू देवा दुनियात काळजाकडे बा येशू देवा बा एन्नात्मके बा देवानी भरलू बाळेल्ला आनंदवे बा येशू देवा बा येशू देवा बा येशू देवा सुमिया तू म्हज्या काळजांत येवन रावस येताय आनी थोड्याच वेळान खंडीत जावन पवित्र उपकारिस्ता रुपार म्हज्या काळजांत येतलोय म्हाका दादोसकायन भरतलोय समाधान दितलोय म्हजो बरोवचो पूण हांगा जाल्यार तुजी सावळी कोणाचेर पडली तुजी दिश्ट कोणाचेर पडली कोणा लागीं तूं उलयलोय कोणा सांगाता बसलोय कोणें तुका आपडलें सगळीं बरीं जालीं सुमिया आज म्हाका बरें जावंक एक आडखळ आसा दुस्मानकाय तोंड पळयना हेरांच्या घरा वचना व्याज आसा केज आसा मोण दुखयलां काळीज दुखयलां हे वरवीं म्हजें काळीज हळू जावना चड जालां जड जालां ह्या काळजाचें वजें ह्या प्राजीत काळार हळू जायचें काळें आसलें पुरा धवें जायचें बेजार आसली पुरा दादोसकाय जायचे निराश आसली बरोवसो बरोजे तुजो सांगात हांवें बगजे हांवें बदलजे हेरांनी न्ही हांव बरो तर गांव बरो हांव बरो तर म्हजी बायल बरी हांव बरी तर म्हजो गोवी बरो हांव बरो तर म्हजी आवय बापूय बरी हांव बरो तर म्हजीं भुरगीं बरीं शेजारी बरी सेयरीं बरी भावय बरो भयणी बरी सासूमाई बरी सोणूय बरी मांवय बरो माई बरी सगळां बरी हांव 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 बदलतां म्हाका दादोसकाय जाय हांवें संतोशान जियेचे हांवें नवी व्यक्ती जायचे हांवें यू टर्न काडीचे हांवें फाटीं येचे म्हजेर नितळ उदक शिंपडयचें सुम्यान हांवें तांबडो आसल्यार धवो जायचे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कडेन कुर्साची वाट चलताली कुर्साची वाट चलताना सगळ्यां दिंबी घालून आसताली आनी ती एक स्त्री एक अस्तेसांवाक दिंबी घालताली स्तेसांव जाल्ल्यान उबे रावताली पूण 8वें स्तेसांव येताना तिणें दिंबी घालूंक ना नीट उबीच रावली कुशीन आसल्या आनी एका स्त्रीन विचारलें खालन जालें बाय तुका पांयाक वाकूळ म्हणी आयले गी कित्याक 8व्या स्तेसांवाक तूं दिंबी घालनाय आनी तिणें कोडू सत सांगलें ती 8व्या स्तेसांवाक मात्र कित्याक दिंबी घालना गे म्हणून त्या इगर्जींत आसलीं पुरा कुर्सावाड्याचीं पायनेलां पाद्रेबाण सांगलें कोणाक दान दिवंक जाय नव्या इगर्जे वेळार एक पायनेल दिवयेत म्हणून आनी त्या 8व्या स्तेसांवाचें पायनेल ही दिंबी घालनातली पळय तेच्या शेजारीन दिल्लें पूण ती आनी ही उलयनासतना वर्सां 7 जालीं देखून तें तिणें दिल्लें पायलें की देखून 8वें स्तेसांव येताना हिणें दिंबी घालूंक ना मेरी बँड दिल्लें पायनेल म्हूण सांगून शेल्ली बँड ती मित्त घालूंक ना
कुर्साची वाट करणं. आणि एक कुरीच काढून ती घरा गेली. शिल्लीबाई हांवून तुनेंगी थोड्या फावटी हांवून आसता शिल्लीबाई. तो कुरीस केदोळपुऱ्या भितर आसता पळय ओजें. कोणेंगी केल्लें पातक, कोणेंगी केल्लें हांव तें भितर दवरून कुसतां, कश्टतां, रडतां, वर्सां वर्सां प्राजीत काळ येता. कित्याक तें भितर दवरचें? हो ग्लास पळया, ह्या ग्लासाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आतां उदक बरी जें म्हूण, ज्यूस बरी जें म्हूण, वा च्या वा कॉफी बरी जें म्हूण, तो खाली आसतना हांवें कितलें बरी येत न्ही गे. पूण हाचे भितर हांवें फातर घाल्यार भरता हें फुल्ल भरना, अर्देमात जाता. ग्लास केदाळा फुल्ल जाता फातर काडटाना. तो कितें जावन आसा फातर? दुस्मानकाय, बोक्षीन आतलेलें, बोक्षीन आतलेलें काडटाना कुरपा भरता. ह्या खातीर जावं की कोण ना मालगड्यानांतल्या आदिबरा सोऱ्याचो ग्लास कारण देव बरें करूं म्हणचें आसलें. कुंपाद्रीच्या ग्लासाक आनी एक ग्लास लागोवन सावरलो म्हळ्यार राजी जालें हांव म्हण अर्थ. फातर भितर ना म्हूण अर्थ. भावानी भयणी, म्हजो आनी तुजो ग्लास आम्हाल्याचो न्ही, कुरपेचो ग्लास बरो कुरपा असो न्ही. थंयसर तो आडकळचो फातर काडया. खंयचो तो फातर पळया. सांग पावलो रोमाकारा बरोवन अशें आमकां सांगता. अध्याय 12 वाक्य 17. साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी सोमेस्त लागीं समाधानेन जियेया. नंबर 1, म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही. अध्याय 12 वाक्य 18 रोमाकारां पत्र. तिसरें, तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. हांवूच तें फाटीं फारीक करतां म्हणटा सुरेस्पोर. हाच्या की वर्तें पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडां धाडटलोय. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटावर जैत वरा. एका उतरान सांग पावलो आमकां सांगता, ह्या प्राजीत काळार राजी जाया. कोणाक तुवें बोगसूंक नाय, कोणा कडेन तुवें राग दवरलाय तें काण घे. प्राजीत काळार आमकां 3 करणे जळतो दिल्यात. मागणें, उपास, दान धर्म. चड वेळ मागण्यांत करची. देखून आमी कुर्सा वाड करता, सक्रामेचें आराधना करता, रेत्रेक वेता आनी कितें घरा पवित्र पुस्तक वाचता, वैयक्तीक रितीन मागणें करता. दुसरें, उपास करता, दंडवणी दिता आमच्या कुडीकत. आनी तिसरें, दंडवणी करून उरलें दान धर्म करता. भोव बरें. चवथें एक आसा, तुवें कितले उपास केल्यार, तुवें कितलें दान धर्म केल्यार, तुवें कितलें मागणें केल्यार त्या ग्लासा भितरलो फातर काडिल्ल्या शिवाय कुरपा भितर वचना. आनी तें आसा बोगसाणें दिनासतना रावचें. कोणाक तुवें बोगसूंक नाय. केदोळ पर्यंत तो कांटो आसता, केदोळ पर्यंत मासान तो कांटो रिगला, तुका गिल्टाना हर एक बटी दुखता. मासलेचो कांटो तुज्या ताळ्याक सिरकल्यार तुका गिल्टाना हर एक बटी दुखता तुका. देखून पवित्र सभा आमची आवय आनी माता तो कांटो काडूंक एक बरो अवकाश कर दिता. देखून राजी जा, देवा लागीं राजी जाया. आमी बिरेत्रेच्या सुरवेर आयकलें, पेल्या रागी राजी जावचें मणियारपण आमकां दिलां.
देखून हरी एकलो आमी सुख संतोष आशेत दोन संगती आडकळ जातात, एक राग आनी एक ना बोक्षाणे. देखून तुवें तुजो हेरांनी मोग करचें जाल्यार तूं मोऱ्यांचो मोग कर. दुसरें तुका बोक्षाणें जायचें जाल्यार तूं हेरांक बोक्षी. बोक्षी कित्याक म्हळ्यार बोक्षी नासताना तुका समाधान येना. बोक्षी नासलेल्या मनशाक न्हीद पडना, जेवण रुसना, शिरां शिरांनी दूख भोगता. देखून तुजी पिडा उणी जायना, पिडा सडत जाता. देखून सांग पावल म्हणटा एपेसकारां बरोवन अध्याय 4 वाक्य 20 आनीचो, सगलो दीस रागार रावनाकात आनी सैतानाक पत्का ओडूंक इडें दिनाकात. राग दवरिनाका. देखून जाता तितल्या वेगी राजी जा म्हणल्या खातीर जेजू म्हणटा माथ्येवान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 5 वाक्य 25 आनी 20 आनीचो, तूं आनी तुजो वादी कोर्तीच्या वाटेर आसतनाच तांचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत, नितीकार तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. कोण रागान आसात मनीस पळय ते केदाळे बंदेंत आसचे, जैलांत आसचे, तांचे मुक्कामळ पळया. कोणे बोक्षिलांक तांचे मुक्कामळ पळया, सदां हांसो. कन्नडांत म्हणटात हसनमुखी, हसनमुखी. कोणे पळय बोगसूंक ना ते भितर कांटे आसात ज्वालामुखी. तोंडांत ज्वालामुखी, उतरांनी ज्वालामुखी, सकणांचेर रागत, घरा भितरी रागत, माजराकी कोटोत, पेट्याकी कोटोत, आयदनां पुरा तेने चेल्ला पेली, कुजनान केदाळाय आवाजत आवाज. कित्याक म्हळ्यार मतीक समाधान ना न्ही, मतीक समाधान ना न्ही. तें तुका जाल्यार विचार, म्हाका जाल्यार सारकें. मतींत समाधान नातल्या वेळार तें असमाधान जिबेक येता, तें असमाधान हातांक येता, तें असमाधान मारांक येता, तें असमाधान जगल्याक येता. देखून म्हणटा झगडा घडटा, गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन लढाय करता तो. तर फावटी आयकलां ट्रान्सफर करचें, हांगा झगडें करता म्हूण आनी कडेन ट्रान्सफर केलें, काल ट्रान्सफर केलें, मनशाक ट्रान्सफर केलें की ताचे समस्या ट्रान्सफर केलें. समस्या ट्रान्सफर केलें. देखून गोवाच्या घरा समस्या आहात म्हणून समस्या कारण कुळारा गेल्यार काल ट्रान्सफर जाता, समस्या ट्रान्सफर जातात. देखून म्हजे समस्ये येवकारिस्तांतल्या जेजू कडेन सांगून हांव परिहार करतां. देखून हांव बक्षूंक शिकतां. हांवें बक्षी जेत्त कित्याक सोम्यान म्हाका बक्षिलां. बापा तांकां बक्षी म्हूण ताणें मागिल्लें मागणें हांवें बक्षूंक शिक जेत्त. देखून तुजी काणयेक वेदी मुखार तूं भेटोंक येताना सोम्यान म्हळां काणीक सोडू तूं वच, राजी जा, फाटीं तोवळ तूं तुजी काणीक भेटय, तोवळ खंडीत जावन तुका बरेंपण जातलें. एकामेका सोंसून व्हरा, एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. कोलोसेकारां पत्र अध्याय 3 वाक्य 13. तुज्या घरा दादल्या बक्षिलां, स्त्रियेक बक्षिलां, भावाक बक्षिलां, भयणीक बक्षिलां. आमी बक्षून तूं जियोंक जाय. देखून आमी मागया कृपा एकामेका बक्षून जियोवचे खातीर जेजू आमकां ती कृपा दिता. प्रिती सोनी मानवा तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, तुज्या कुटुंबांत आसल्या बक्षूच्या खातीर बक्षून जियोवंक कृपा माग, ताचो मोग कर. प्रिती सोनी मानवा. हे मनशा पयल्यान पयलें मोग कर, उरलें कितें जाय तूं कर. सांत आगोस्तीन म्हणटा पयलें मोग कर, उपरांत कितें जाय कर. सक्कळ आसा म्हज्या लागीं मोग ना, सगळें व्यर्थ म्हणटा सांत पावल कोरिंथांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13. तर आमी मागया कृपा मोग करूंक. येवकारिस्तांतलो जेजू मोग करूंक आमकां कृपा दिवं दी. गावया गीत प्रिती सोनी मानवा. हे जेजू बक्षूंक, बक्षून जियोंक, सोसून व्हरोंक अशें हांव प्रांजीत असो काळ उपास दंडोवणी दान धर्मात्रणी राजी जावंक म्हाका कारण जावं दी. म्हज्या काळीज हळू जावं दी.
म्हजी मोत हळू जावं दी, म्हजें जिवीतच फुला सारकें परमळीत जावं दी. ಪ್ರೀತಿಸೂನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು? ಪ್ರೀತಿಸೂನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು? ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಕಡ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಾನೂನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವ ರೂಪವ, ಕಾನೂನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವ ರೂಪವ, ಪ್ರೀತಿಸು ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ, ಪ್ರೀತಿಸು ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸು ನೀ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು? ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು? वय सुमिया हांवें तुजो मोग करीजे, सांगताच तुजे बक्षिल्ल्या बरी हांवें बक्षिजे. बाबा भयणीनो, एक सांगणी आसा, दुस्मानाक फोंड कोणच्या बदलाक ताका एक घर बांदून दी. आनी सांग पावल आमकां म्हणालो आज, तूं बिलकुल फारीकपण घेनाका. तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी, ताणें येता जाल्यार ताका पिवंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडां दाळटलोय. म्हाका कोणें दुखयलां, कोणें हांवें भोगसूंक ना कोणाक, तांकां सगळ्यांक भोगसूंक करपा दी. कित्याक म्हळ्यार हांवें संतोशान जियेचें, हांवें समाधानान जियेचें, म्हाका बरी भलायकी जायचे, हांवें हेरांचें तोंड पळयचें, म्हज्या मुखामळाचें कुरपा वळचें, म्हजी पिडा उणी जायचे, म्हजे हातांच्या पांयाच्या गंटीची दूख नपयस जायचे. तर हांव बक्षितां, शर्त नासतना बक्षितां. तुमची जाप सुमिया म्हाका बोगसूंक बळ दी.
सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल दी म्हाका दुख येयल्ल्यांक आनी वायट केल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल दी म्हजें नांव पाड केल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल दी म्हजें नांव बेश्टेंत नांवा विरोध खोबरो केल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल दी म्हज्या बरेपणा ते मोसोर दाखयल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक म्हाका बोल दी द्वेशीत येयल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक म्हाका बोल दी अणीत केल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल म्हाका दी अन्याय केल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक म्हज्या बोल दी आस्तींत आनी वेपार वहिवाटांत म्हाका लुकसाण हाडिल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल दी म्हज्या बरेपणाक आड पाय दिल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल म्हाका दी दुडवान आनी वस्तून लुकसाण हाडिल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल म्हज्या दी कुटुंबाक वायट केल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल म्हजे दी सुखी सोदून काडिल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल म्हजो दी कुटुंबाचो संबंध पाड केल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल म्हज्यो दी वस्तू सोरुल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक हांवें बोल दी दिल्ल्यो वस्तू म्हाका फाटीं दिनातल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल म्हाका आनी दी म्हज्या कुटुंबाक माट मंत्रा म्हण पितीचपणाचो आधार सोदुल्ल्यांक सोम्या म्हाका बोगसूंक बोल दी ही आनी सर वायट केल्ल्यांक आमी बोगशिया आनी बोगसाणें दिवन मागया कृपा बोगसूंक जायना तितलें म्हणलें गीत आसा हें गीत गावन म्हाका बळ मेळोवन दी म्हाका आदार मेळोवन दी म्हाका घटाय मेळोवन दी आमच्या भावां भयणी बोगसूंक हें उतर आमचो भाव आमकां शिकयता तीं उतरां आमच्या काळजांत आमच्या मनान दवरून येवकर सांगलें जेजुगुत्त पळोवन आमकां बोगसाणें दी आनी ह्या वरवीं आमी सगळां पिडेन भलायकेन पिडा पयस वचून भलायकी आमकां मेळों दी मतीचें असमाधान पयस वचून समाधान आमकां मेळों दी म्हूण आमी मागया बोगसूंक जायना तितल्यो दुखी मोग करूंक जायना त्यो घडयो मोन मोचे गायांनी पाप जाला ए जेजू मोगान बर म्हाका दुखयल्ल्या बोगसूंक बळ दी दुखयल्यांक बोगसूंक बळ दी आतां हे जेजू ए मोगान जेजू बर म्हाका मोगान बर म्हाका दुखयल्ल्या बोगसूंक दुखयल्यांक बोगसूंक बळ दी आतां म्हज्या मनशांनी मुझ्यास मनशाने धोको दिलो धोको दिलो गतान फाटी तोपलो भालो फाटीक तोपलो भालो बोगसूंक जायना बोगसूंक जायना मोन रडोन आसा. मोन रडोन आसा देखून ये जेजू ए जेजू मोगान बर म्हाका मोगान बर म्हाका दुखयल्ल्या बोगसूंक दुखयल्यांक बोगसूंक बळ दी आतां ये जेजू ये जेजू मोगान बर म्हाका मोगान बर म्हाका दुखयल्यांक बोगसूंक बळ दी आतां दुनियांत काळजा कडेन दवरया ये जेजू ये जेजू मोगान बर म्हाका मोगान बर म्हाका दुखयल्ल्या बोगसूंक दुखयल्यांक बोगसूंक बळ दी म्हाका बळ दी आतां. दी आतां परत्यान ये जेजू ए जेजू सकणा मोगान बर म्हाका मोगान बर म्हाका दुखयल्ल्या बोगसूंक दुखयल्यांक बोगसूंक बळ दी आतां. बळ दी आतां परत ये जेजू ए जेजू मोगान बर म्हाका मोगान बर म्हाका म्हाका दुखयल्ल्या बोगसूंक दुखयल्यांक बोगसूंक बळ दी आतां. बळ दी आतां सर्व आमी दिमी घालया दुखयल्ल्या बोगसूंक आमी बळ मागतना आमच्या कुडींतले गायी गूण जातात मतीचे गायी गूण जातात दिमी घालया सुम्या मुखार सर आमची पिडा तकलेच्या तुदयेतावन पायाच्या मुळां पर्यंत ती पिडा उडास काडया हारी हारिणी लोक जेजू सोशीन आयलो त्या पिडेस्तां उखल हाडून आयलो जेजू तांकां आपडलें
घोण केली. आज हांवें बोगसूंक निर्धार घेतला. सर बंद पास भायर गेले, भायर गेले. सर दुखी पयस गेल्यो, पोर समस्या नापयंच जाले. येवकार सांगले, जेजू तुजे मुखार हांव दिम्यांनी आसा. म्हजी सगळी पिडा, तकलेची पिडा, मोतीची पिडा, काळजाची पिडा, ताळ्याची आनी पोटा भितरली पिडा, लिव्हराची आनी किडनीची पिडा, हातां पांयाच्या गांठीची दूख, शिरांचे समस्ये, खांतीचे समस्ये, दोळ्यांचे आनी कानाची दूख, डिप्रेशन, भिरांत, काळजाची पिडा, गर्भकोशाची पिडा आनी सर नमनेची पिडा. सोम्या वय जा, तुज्या पांया तळ आमी हाडटा. हांव तुमची सगळी पिडा, तुमची सगळी पिडा येवकार सांगल्यार जेजू ती हाडा. तुमच्या घरा भितरले समस्या कितें आसात ते उखलून धरा. तुमचें खंय रीण आसा, तुमचें बिजनेस खंय डावन जाला, तुमचे वेपार वहिवाट कर संकश्ट भोगता, भुरग्यां बाळांक खंय भायल्या गांवांत काम ना, कोणाक गूण जाणांतली पिडा आसा, वखदांक कोणाक दुडू ना, सगळे तुमचे समस्या भावांनी भयणी पिडेस्तांचो वयस जावन त्या जेजू भशेन हाड. समर्पण दी तुजी पिडा, समर्पण दी तुजे कश्ट, समर्पण दी तुजे संकश्ट, समर्पण दी तुजे बोळ आनी कस तुका अस्कत काय. सोमी ते स्वीकार करून दी. आपोड जेजू हे सर आमच्या भावा भयणी आपोड आनी गूण कर. तांचेर गूण कशी सकत वळय. ही आमची भयणी भावांनी भयणी इतली आशेण इतल्या मोगान अत्रे कोण तुका सोदून आयल्यान सर आमच्या भावा भयणी आपोड जेजू, आपोड जेजू, गूण कर जेजू. तुजे गूण कशी सकत तांचेर देवून येवं दी. तूं आपोड तांकां गूण कर, तांचे मोतीचे वजें हाळू कर, पिडे भितराचे सर दूख पयस कर. सोमी तांकां सोलोवंक जावं दी, तांचे शिरो नीट जावं दीत, तांची हाडां गूण जावं दीत. भितर आसली पिडा, पोटा भितर आसली, पाटी वयर आसली, शिराणी आसची पिडा, कातीची पिडा, हाडांची पिडा, किडनीची पिडा, हार्टाची पिडा, मोतीची पिडा, बेजाराय दूख सगळें सोम्या तूं आपोड आनी गूण कर. सर आमच्या भाव भयणी आपोड जेजू, आपोड जेजू, गूण कर जेजू. सगळीं बरी जावं दीत. तुवें आपडली, कोणें तुका आपडली गी, सगळीं बरी जाल्लीं जेजू. ह्या आमच्या भावांक, ह्या आमच्या भयणींक आपोड जेजू, गूण कर जेजू, बरें कर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू. आमच्या भावांक, आमच्या भयणीक आपडो गूण कर. सर पिडा, सर दोशी, देवस्थानाचे दोशी, माट मंत्रा पिदीसपणा सगळीं पयस सोडू तांकां सुटसुटाय मेळोवन दी, दोस काय मेळोवन दी, बरी जावं दी, बरी जावं दी. आपोड जेजू, गूण कर जेजू, 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 जेजू. पिडेस्तांच्या वयसा आमकां आपोड, तुजी गूण कशी सकत वाळोवन दी. सर कृपा तुजी वाळोवन दी. सर आमच्या भावा भयणीक तकलेच्या तुदी येतान पांयांच्या मुळां बिरतांतली सर आमची पिडा गूण कर जेजू. आळू जेजू, आळू जेजू, 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 जेजू. आपोड जेजू, गूण कर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडल्या ताळ्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. तो तुजे जेजू आमकां तुजें बेसांव दिता. तुजें बेसांव आमचेर येवं दी, आमच्या कुटुंबाचेर येवं दी, आमच्या भावा भयणीचेर येवं दी, आमच्या कामाचेर येवं दी, आमच्या सगळ्या मोगाच्या भावा भयणीचेर येवं दी. सगळीं तीं बरीं जावं दीत, गूण जावं दीत. म्हण परत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणी जेजूच्या पांयां तळ दवरया आनी मागया. येद्या व्हडा सक्रामेंत म्हणलें गीत गावन सोम्याचें बेसांव आमी मागया. येद्या व्हडा सक्रामेंता संग्रामान करूया, पुर्विला त्या रूपा बोगा नव्या रिती आलया. सल्मेच्या अस्कत्विस्या बाबाटाचे बोल ठेव्या.
जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यार हर्षिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावता आमेन. प्रार्थुया. येसू मियां जेजू क्रिस्ता, ह्या पवित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उडाव तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडुणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. आमचेर सुकलेल्या बोगसून तुजे तान बोगसाणें जोडन आमी कुडीन आनी आत्म्यान भलायकेवन जायशें कर. तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. मिसाची तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. कॉर्नियल तावरो उडपी, वेरोनिका माटे शंकरपुरा, अनसिल्ला विक्टर मेनेजर्स आनी कुटुंब मुडबेळ्ळे, रिचर्ड डिसोजा आनी कुटुंब बेंदूरू, मार्सेलिन लोबो शंकरपुरा, जेम्स नोरोन्ना उडपी, मायकल लोबो आनी सुनीता डिसोजा शंकरपुरा, प्रशांत सालमन डिसोजा ब्रह्मावर, प्रभाकर आनी आयरीन आनी कुटुंब ऑस्ट्रेलिया, एवजिन डिसोजा कलमाडी, क्रिस्टला रोजा उडपी, शेन क्रिस कॉड्रस UK, नवीन रोजी लोबो मुडबेळ्ळे, तशेंच मेटिल्डा संतोष शालोम रोड्रिगास मूडबिद्रे, रेनिल्डा शोबडायस उर्वा, शिल्पा दीपक डिकोस्ता हॉस्पेट, प्रकाश आनी निश्मा डिसोजा निरुडे, विन्सेंट विनोद डिसोजा पेरमन्नूरू, अविल राश्मी रेस्किना बेंगलोर, अनिता कंजार प्रत्येक तेसावां खातीर ही हांच्या तेसावां खातीर. फादर पीटर मतायस हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता जेरोम कस्तिलिनो बारकूर, एंजेलिन मचादो हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता शार्लेट पिंटो आनी कुटुंब कलमाडी, वेलेरियन नोरोन्ना, आयरीन मार्टिस हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता राश्मी लुवीस, पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या खातीर मेस्तिता राश्मी लुवीस, लॉरेन्स आनी कॅथरीन वाज, तशेंच प्रेसिला डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता कुटुंबाची बेंदोरू, वेरोनिका टेलिस हिच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता रुडॉल्फ ट्रिजा डिमेल्लो कलमाडी, मॅगी आनी थॉमस डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता वायलेट डिसोजा संतकट्टे. मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान पेटयता, पातकांचे सोम्या मेरता, ओडा पोणान तुका लब्धता. सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आमी सव जावन आसा, तुझ्या आदाराचे सोम्या पातळी आसा, भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या. देवा तुजो आदार आता तांच्या काळजांत
मंदिरां तुझ्या येता सोम्या निर्मोल बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरता पोळा मोडन तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे आसुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो थोड्या पटी भुरगीं आयकना जाल्यार वडीलांनी म्हणचे तूं आयकनाय न्ही तुका पळय तुका व्हरून बोर्डिंगान दवरता बोर्डिंगान दवरल्यार तो असो आयकता बोर्डिंगान दवरून तो बरो जाता की तो वातें जें कितें आवयचो आनी बापायच्या सांगातपणान मेळटा तें बोर्डिंगान मेळत की हॉस्टेलांत मेळत की आवयचो मोग कोणी दिवं शकत की बापायचो मोग तो मोग कोणी दिवंक शकत की आवयचो आनी बापायचो खरो मोग आनी सांगातपण भुरग्यांतय बदलावन हाडटा मोग मेळना जाल्यार भुरगीं सोदून येतात मोग आनी व्हड जाताना तो मोग वायट सवयांनी ती भरती करून घेतात सांगातपण आमकां बरें करता बरें सांगातपण मोगाचें सांगातपण बोगसणाचें सांगातपण बरें करता म्हणटा आयची देवस्तुती आमचो जेजू सोमी समाजेंत फातकी म्हण ओला आयिल्ल्या मातेवाक आपणा जशीन आपयता मात्र न्ही ताका आपणाचो आपोस्तल करता उपरांत तो वांजेलिस्त जाता उपरांत जेजूक साक्ष दिवनी तो मातेरी जाता पळया नाका म्हणून कान उडयल्लोक जिवताच्या सांगातपणा वरवीं फाटीं हाडता आमच्या भुरग्यांक तांची बूद सारकी जायची जाल्यार आवयचो आनी बापायचो सांगात चड जायचे आवयच्या आनी बापायच्या सांगातपणान वाडिल्लीं भुरगीं खंडीत पाड जायनात खंयच्या वेळार सांगातपण मेळना तें सांगातपण ती सोदून वेतात म्हणटा आयची देवस्तुती जेजूच्या सांगातपणा वरवीं कोटे आसले भाग्यवन जातात फातकी आसले बरे जातात तर खंडीत जावन आमी हर एकल्यानी त्या जेजूच्या सांगातपणांत रावचे मिसाक आमी आयले हांव जेजू सांगात रावच्याक थोडे 3 वरां आमी रावण आसा खंडीत जावन आमचें तें बदलावण जातात मोतीन बदलावण जाता काळजां बदलावण जाता व्यक्तित्वान बदलावण जाता तशें जावं दी म्हणून मागून येवकार जाल्यार जेजू सांगाता हें बलिदान भेटोवन ताचें सांगातपण आमी भोगया आमचें मन बदलोवन दी काळीज बदलोवन दी व्यक्तित्व बदलोवन दी म्हणून आमी मागया सोनवाराच्या दिसा मोरये मायेक वेलांगणी मायेक मान करूंक हांगासर आमी आयले हांव तेचें हें पूर्ण शेत मोरये माय आमचे खातीर विनाती करून दी आमकां घर असले कुडीची भलायकी दिवं दी आमकां आमच्या मोगाच्या आमी कोणा खातीर मागोंक आयले हांव सक्कणान तें तिच्या पुतला मागोवन दिवं दी आमी मागया आमी पातकी म्हणल्यार उडासा काडया आमच्या चिंतनांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या उतरांनी चुकोवन पडुल्ल्या खातीर दूख पावया बोगसणे मागोवन आमी सांगाता मागया हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसोगण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत भाग्यवन सदांच आमकां मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून सर पोदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो आमेन. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत प्रार्थुया एक घडी बरो आमचे सर गरजो उडा आसा गाडया कितें तें सांवां घेवन हांगासर आमी आयल्या हांव
सगळीं उडा सगळ्यां मरी मरी पाद जेजूच्या पांयां तळा ती दवरया. सर पदवेदार देवा कणवळ्या बापा आमचे अस्कत कायाचे रुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पदवेदारा ताकाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो आत्कार दनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके कडणे बुंत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात, केदींच सुकोवन वचनात जाल्यार जरी सारकी आदी तावन पाड पडोवन आसात त्या तुमच्या शहराचें पुनर्निर्माण जातलें आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवीं घरां उबीं करतल्यात. पूट भरून दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार साबतचो दीस संतोशाचो दीस आनी सरेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागनासता तुमचीच खुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सरेस्परांतय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सरेस्पराचें तोंडूच उलयलां. देवाचें उतर हें. देवाची उडकार. वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्या सताकय म्हजी दिश दवर हांव सरतलो. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्या सताकय म्हजी दिश दवर हांव सरतलो. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी साप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्या सताकय म्हजी दिश दवर हांव सरतलो. तोंस म्हजो देव म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुका साव उलो मारता. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोष बुरीत कर, कित्याक तुका म्हजो आत्मो उबारता नैवे. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्या सताकय म्हजी दिश दवर हांव सरतलो.
उबी रावया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया पातक्याचे मरण म्हाका नाका आपली जिनी बदलून ताणी नवी जिनी तोची येयलो म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पो वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या आर मारलेल्याक गुण करतेस जेजू थंय तावन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंकाकाराक सुंका कट्यार बसून वासुलेक आसलेलो ताणें देखलो. हे म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कळ सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकाकाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जोमो ताचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फारिजेवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंकाकारां आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हूण पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता हे सौम्या जीवन म्हजें जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वच म्हजें ह्या उद्या वायना सवें की तूं सौम्या काळीस म्हजें कळतें बळें तूं तें कर तांतयताचेर सगळें तुजें मोगान तुज्या तूं तें भर हे सौम्या जीवन म्हजें जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वच म्हजें ह्या उद्या वायना सवें. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही आमचें बलिदान सर पुदुदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरीसपूर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, वो आमचो अपारीकपणाचो आनी वाक काडण्याचो यज्ञ तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजांत तावन आमी सदां काळजो मोग करूंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस पोरातय उबारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशी आमी करूंक पावो सर्वेस पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्यासो आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणाचें तो बोळ मोडताय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो धळबार तुजी तोर महिमा वाकणटा तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार बरा तुझ्या बाबा ओ सगी तुकाचे बोल सर्गी तुकाचे ओ सगी तुका जय 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 ओ सगी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय ओ सगी तुका जय 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 ओ सगी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून इंदेनी पवित्र कर्म आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पोवची तेच पडी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खरराचें रगत पतकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसूत आनी सुमेस्त मनशां पसूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा बाबा तसो गट पगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडूणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. येवकारिस्तांतल्या जेजूक सेवंकू आमी आयतीं जावया आनी ताणें शिकयलेल्या मागण्या आमी सांगाता मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परां सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुज्या स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनुजा ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पोवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. भावां भयणीनो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी. भावां भयणीनो पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या ताका सेवंकू आयतीं आसची आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरणीच म्हाका भलायकी मेळटली. 88 188. ह्या संवसारांत आमी यात्री आसांव सर्गा पळयना. समकतां बसयल्या गांवा मागोन तुजो दैवीक आदार. वाटवर आमकां दयेन गवळ्या करता प्रार्थना. ह्या संवसारांत आमी यात्री आसांव सर्गा पळयना. समकतां बसयल्या गांवा मागोन तुजो दैवीक आदार. वाटवर आमकां दयेन गवळ्या करता प्रार्थना.
सोम्या तू सगीसो सस्ताचे जिविताम का दिवसो तुका सेवची मोरान जिकता सर्गाराजाम ओरती साता या संसारात आमी यात्री संसर्गा पोयना समकतां बासयल्या गावा मागोन तुजो दैवीक आधार वाटवोर आमकां दये गवळ्या करता प्रार्थना रगत तुझे आत्मिक पिवन आमार जिविता सोडून पत्कां बोगसून आमची मोगां कृपा दिता सोलोंक एकवटा ह्या संवसारांत आमी यात्री संसर्गा पोयना समकतां बासयल्या गावा मागोन तुजो दैवीक आधार वाटवोर आमकां दये गवळ्या करता प्रार्थना सोम्या तूं वाट सर्गीची बापा थंय आमकां व्हरून पावची तुजे वाटेन समकोवची जाता दायजी सर्गीची ह्या संवसारांत आमी यात्री संसर्गा पोयना समकतां बासयल्या गावा मागोन तुजो दैवीक आधार वाटवोर आमकां दये गवळ्या करता प्रार्थना संसारांत आमी यात्री संसर्गा पोयना समकतां बासयल्या गावा मागोन तुजो दैवीक आधार वाटवोर आमकां दये गवळ्या करता प्रार्थना प्रार्थुया देवा आमच्या दयाळ बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां अदीक घटायत मेळ्ळ्या हे जिनियेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें आमोलीक देणे सासनाचें जिवी जोडूंक आमकां आदाराचें जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा एक मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रा पंथावन तुमची मनाची वात तुमी घेवची लुसी डिसोजा आनी कुटुंब कल्याणपूर लुसी डिसोजा आनी कुटुंब कल्याणपूर टेरेन्स नाझरेथ संताकट्टे प्रभाकर आनी आयरीन कुटुंब ऑस्ट्रेलिया लीरन शेन फर्नांडीस बायंदूरू लीरन शेन फर्नांडीस बायंदूर आनी मतायस डिमेल्लो
निलावर आणि रेतरेच्या कर्साक 25 किलो तांदूळ दिला. मोगाच्या न्हू आमी दिमी घालया आनी वेलंकणी मायेच्या नव्यान आमी करया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये बोनितळी अवकारी भोव भगवंत वृंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंचून काडली. देवपुताक तूं गर्भे समोरच्या वेळी तुका भोगल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवं वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव सोडत रयतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेक तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससेच्या आदारार हुंदोवन भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेक म्हजे पासून विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. नाही तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नव्यानात हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवा ह्या परी आसात. कान सारकें आयकूंक बरें काम मेळोवंक तकली पडापड वोर्टिको सायनस गूण जावंक हृदयांत आशिल्ली दूख गूण जावंक दुवेक पुताक फावती सैरीक मेळोवंक भुरग्यांनी परिक्षेंत बरें करून बरोवन बरे मार्क्स मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक बायल्या गांवांत बऱ्या सांबाळ्याचें काम मेळोवंक हाताक जाल्लो मार ताची दूख संपूर्ण गूण जावंक कुटुंबाच्या सण्यांक बरी भलायकी मेळोवंक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक कोमांत आसच्या भावाक बरी भलायकी मेळोवंक घरांत बरी बाडाची मनशां मेळोवंक गांठी दूख पेंगटाची दूख पाट दूख गूण जावंक जाग्याची कुटुंबाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक फॅक्टरी बिझनेस बऱ्यान चलोवंक पासपोर्ट वेगळे मेळोवंक अमल पियोने सोडूंक इज्रायल विजा मेळोवंक जर्मनी विजा प्रोसेसिंग बऱ्यान जावंक सिवील केसीतावन सुटका मेळोवंक गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक गोव बायले मदलो मनस्ताप पयस वचोंक थायरॉयड गूण जावंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक एक्सिडेंटा वरवीं माथ्याक मार जाल्लो आस्पत्रेंत आसच्या भयणीक संपूर्ण बरी भलायकी पाटी मेळोवंक पब्लीक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक हातीन धरिल्लें घराचें काम वेळार संपोवंक वायट इश्टागात सोडूंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक मोगाचें न्हू ह्या ते सवांक आमचीं ते सवां आमी मेळोवया आनी मोरये माये लागीं आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मारिफात तुज्या मध्यस्थीकतेन म्हाका आसची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव खुशी वता. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजान पेटयल्या सैमवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचेर अत्रेक पेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जिजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव पळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. गे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल भगवान पहिले होते वरत्या मोगान आणि भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हणा प्रणमा मिळवून तुझ्या सगळ्यांच्या आनंदाच्या कुरवान सबार पडले मोत्यांते जाऊन देत म्हण हांव खुशी वाटता आणि संसाराचे अंतपर्यंत ती पसळून वाढती मुळात लेखता येदुकेसाच्या भावने देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या वरत्या आनंद खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता. तुझ्या पदवेदार मजके मरिफात जोड दे म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुझ्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पसून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रस्ता सगळी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि आणि मनी म्हजी भोव तुजे चेशी पावूं दे. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुझ्या साकरांचे दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्याक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून तुज्या दयेन तांकां भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवें आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी रास करता सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पवित्रज्ञा आमचेर देवो ये. पवित्रज्ञा आमचेर देवो ये. आमचे देवोन ये. आमचे देवोन ये. आमचे देवोन ये. आमचे देवोन ये. पवित्रज्ञा आमचे देवो ये. पवित्रज्ञा आमचे देवो ये. बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन 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 ये. 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 जेजूच्या आत्म्या 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 आमचेर देवोन ये. आमचेर देवोन ये.
आमचे देवोने आमचे देवोने पवित्रज्ञ आमचे देवोने पवित्रज्ञ आमचे देवोने जेसूच्या आत्म्या आमचेर देवोने जेसूच्या आत्म्या आमचेर देवोने सताच्या आत्म्या आमचेर देवोने सताच्या आत्म्या आमचेर देवोने कुरपेच्या आत्म्या आमचेर देवोने कुरपेच्या आत्म्या आमचेर देवोने मोगाच्या आत्म्या आमचेर देवोने मोगाच्या आत्म्या आमचेर देवोने आमचेर देवोने आमचेर देवोने आमचेर देवोने आमचेर देवोने बगळपुता सोवे अंक्वार मरी आशीर्वादी आमकां जेसूच्या बोवीत कासा आमा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद भलायकेचे माये दर्या सुकरा सोमे संतानोनी संतिनीनो भगवान ख्रिस्ताचे आमच्या देवाच्या दुसऱ्यांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.